नमस्कार सर. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत आसा. आज जे आमच्या वांगडा गेस्ट आसा ते जावन आसा आनंद कुर्टीकर सर. त्यांचे गांवांत म्हणून खुबशे कॉन्ट्रिब्युशन आसा. तशेंच ते प्रोफेशनली LIC एजंट आसात. त्यांच्या लायफान विविध एक्सपिरियन्स आसा ते आमी ह्या इंटरव्यूसून जाणून घेवपाक प्रयत्न करतले. आनी अशे विविध त्यांच्या लायफाच्या डिफरंट पार्टान त्यांनी कशें क्रॉस केली लायफ किंवा कशी स्टेज आसली. एक गांवांतलो भुरगो स्ट्रगल करून कसो वयर सरता हें आमकां ह्या इंटरव्यूसून जाणपाक गावतलें. सर आमी ह्या मुलाखतीकडे फुडें वळया. सर आमकां न्ही सध्या तुमी प्रेझेंटली LICन सध्या आसात आनी तुमकां ऑलमोस्ट 17-18 वर्सां जालीं LICन आसा. आमकां तुमच्या LICचो अनुभव आयकपाक जाय कारण आतां एक असं सिच्युएशन बदलता ह्या जगान. खुबश्यो ऑपोजिशन किंवा म्हणा एक कॉम्पिटिशन्स म्हणा खूब जाल्ले आसा. LIC खंयच्या जाग्यार पर्यंत बरी किंवा तुमी कितलो तुमकां एक्सपिरियन्स आसा LICचो थोडक्यान आयकपाक. आता LIC जर म्हटलें जाल्यार हांव जवळ जवळ 17 वर्सां जालीं LICन काम करता. सुरवात म्हणल्यार म्हाका कशें आशिल्लें, एक खंय कितें तरी आर्टिकल आसलें किंवा पेपर आसत जाल्यार म्हाका एक वाचपाची संवय आशिल्ली. आनी तेन्ना एक 2004 म्हाज्या सिस्टरीचें मॅरेज जाल्लें आनी केन्ना तरी एक दीस हांव थंय तेंगेर गेल्लो आनी तेंचे थंय एक पेपर पडलेलो. तो पेपर जस्ट वाचलो हांवें आनी तो वाचल्या नंतर म्हाका ती एक एड दिसली म्हाका. तेन्ना म्हाका ते LIC एजंट आनी कशें कितें तें कांय खबर नाशिल्लें. जस्ट कितें केलें तें वाचलो आनी दुसरे दीस केन्ना तरी ते ऑफिसान मेळ सांगलेले. सो हांव थंय गेलो आनी मेवळो. मेवळे उपरांत मागीर तेणी कितें सांगलें की डॉक्युमेंटेशन बी आसा तें करपाचें आनी कितें फॉर्म बी आसा तें भरपाचें अशें म्हणून सांगलें. सो तेन्ना कशें आशिल्लें तेन्ना हांव कामाक वतालो. सो फर्स्ट शिफ्ट आसताली, सेकंड शिफ्ट आसताली, थर्ड शिफ्ट आसताली. सो अशें पॉसिबल नाशिल्लें की हांव परत ते डॉक्युमेंट व्हरोन थंय दितलो. सो हांवें कितें केलें, एका फ्रेंडाक सांगलें की जे म्हाजे डॉक्युमेंट्स आसा ते मातशे व्हरोन दी. सो तेणी ते डॉक्युमेंट्स व्हरोन दिले आनी तेजेच कडेन कितें तें इन्फॉर्मेशन दिलें. सो कितें आशिल्लें तें एक्चुअली 100 hours ट्रेनिंग जाताली आनी तेजे नंतर मागीर ती एग्जाम जाल्या नंतर मागीर पास जाल्या नंतर तुका तें लायसन मेळटलें. सो ट्रेनिंग जेन्ना आशिल्ली पळय ती म्हाका खबर नाशिल्ली फोंडा आसा काय कितें. सो जे दिसा ट्रेनिंग आशिल्ली पळय ते दिसा हांव LIC फोंडा ऑफिसान गेलो आनी तेजे नंतर म्हाका कळ्ळें की ती ट्रेनिंग हांगासर फोंडा ना, मडगांव आसा. एक्चुअली जर फोंडा म्हणून कळ्ळें जाल्यार हांव ते अटेंडूच करचे नाशिल्लो, वयचेच नाशिल्लो. मागीर आसा एकदां भितर सरलो सो हांव मडगांव गेलो. मागीर ते जॉबाक आशिल्लो म्हणटकीर तुका एडजस्टमेंट जायनाशिल्लें कारण एक्चुअली टायम जरी 5 पर्यंत आसलो जाल्यार सुद्दां आमचो रेग्युलर टायम 6:30 भायर सरताले. सो 6:30 भायर सरप आनी थंय पॉसिबल नाशिल्लें कारण थंय पावपाचेंच आशिल्लें संक. सो मातशें हांवें जी आमची इंचार्ज आशिल्ली तिका रिक्वेस्ट केलें. सो 1-2 आठवडे हांव बेगीन 5 गेलो, मागीर एक थर्ड शिफ्ट केली. सो अशें करून हांवें ती एजन्सी घेवपा खातीर ट्रेनिंग आशिल्ली ती कंप्लीट केली. आनी सुरवातीक कितें आशिल्लें तेन्ना ते एक हें आशिल्लें की डायरेक्ट रिक्रुटमेंट आशिल्लो. हरशीं कशें आसता LIC म्हणल्यार चडशे डेव्हलपमेंट ऑफिसर आसता. डेव्हलपमेंट जे ऑफिसर आसता तेंचें काम कितें आसता, एजंट रिक्रुट करपाचें. सो तेन्ना म्हाका तेणी कांय सजेस्ट करुना की तूं डेव्हलपमेंट ऑफिसर बी खंयचो जाय किंवा तशें कांय जावना. सो म्हागेलें तें डायरेक्ट जालें. सो हांव असो एकटोच एजंट आसतलो फोंडा ब्रांचीन की डायरेक्ट आसतलो म्हणजे रिक्रुटमेंटूच डायरेक्ट जाला. सो बाकीचे आसतले ते कितें डेव्हलपमेंट ऑफिसर ना त्यामुळे ते डायरेक्ट आसतले, पूण हांव असो आसतलो की एकटोच डायरेक्ट एजंट. सो तुमी काम सोडलें तुमी वताले ते आनी खंयच्या कामाक आसता. एक्चुअली हांव मेडिस्प्रीन कुणय आशिल्लो. सो 7-8 वर्सां थंय काम केलें. मागीर लायफान अप एंड डावन्स आसता. परत खंय तरी घरचें वातावरण बाकीचें किंवा खंय ते जशें आपणाक जाय तशें जायना तेन्ना मातशें खंय तरी फ्रस्ट्रेशन जाता किंवा आनी कितें तरी जाता. सो एक 7-8 वर्सां काम केल्या नंतर हांवें तें सोडलें आनी तेजे एजन्सी पयलूच घेतलेली हांवें 1-2 वर्सां पयलूच घेतलेली. सो तेजे नंतर मागीर हांवें कंटिन्यू केलें आनी फर्स्ट इयराक कशें जालें म्हाका दिसता गांवांत खुबशे जाणांक मेवळो हांव. तेजे नंतर मेवळ्या उपरांत खुबशे जाणांचे वेगळे वेगळे व्ह्यूज मेळ्ळे कित्याक तेन्ना ते कल्पवृक्ष आनी कितें तरी अशे वेगळे वेगळे आसताले. मागीर ते खंय तरी नाच जाले त्यो खंय तरी एक्सपिरियन्स मेळ्ळो. सो हांव जवळ जवळ सगळ्याच घरांनी भोंवलो म्हणल्यार जाता आनी फ्रेंड सर्कला कडल्यान. सो तितूंतल्यान भरपूर अनुभव मेळ्ळो. पूण म्हाका दिसता हांवें जितके जाणांक मेळ्ळो पळय सगळ्यांनी पॉलिसी केली. असो एकटोय म्हाका मनीस मेळना की हांव तेंचे कडेन गेलो किंवा हांवें तेंकां कॉन्टॅक्ट केलें आनी तिणी म्हाजे कडेन पॉलिसी रिजेक्शन बीन जावना की पयशे बुडात नाल्यार कितें ते फर्स्ट इयर आशिल्लें पळय तेन्ना म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना आनी सगळें हांवेंच केल्लें. इवन फॉर्म भरपाक सुद्दां म्हाका कितें मातशें कितें तरी हेल्प जालें आनी मातशें एज्युकेटेड आसा म्हणल्यार तुका कळटा न्ही. सो हांवेंच केल्लें आनी म्हाका दिसता 64 पॉलिसी केल्ली हांवें तेन्ना. सो म्हाका रिजेक्शन अशें कांय येवं नाशिल्लें. सो फर्स्ट जर पॉलिसी म्हणलें जाल्यार 3 फर्स्ट पॉलिसी केल्ली हांवें. एक म्हणल्यार आमचेच थंयचो हांगासर उमेश सुतरकर म्हणून तेजी एक बारीकशी पॉलिसी केली. म्हाजो एक कामा वयलो फ्रेंड आशिल्लो तेजी एक पॉलिसी केली आनी सुदेश गावडे तुमी वळखता आसतले सो तेजी एक पॉलिसी. 3 फर्स्ट पॉलिसी केल्ली हांवें
तेजे नंतर जॉब आणि LIC एजन्सी दोन्ही सांबाळटालो आणि चडशे तेन्ना रिजेक्शन लागले सुरवातीक हांगासर तशे कोण एजंटूय नाशिल्ले आणि पॉलिसी करप कमी आसताले सो कोणाकडे गेलो जाल्यार तेंची नासतालीच न्ही आणि एक तर इन्शुरन्स म्हणून करताले किंवा ते इन्व्हेस्टमेंट म्हणून करताले सो कशें आशिल्ले स्टार्टिंगच्या टायमार तशें कांय नाशिल्लें पूण हरशीं जर पळोवपाक वचत जाल्यार आतांचे एट प्रेझेंट जर पळोवपाक वचत जाल्यार एजंट्स भरपूर आसतले प्रत्येकाली कितें ना कितें तरी पॉलिसी आसतली सो ते तितून वळपाकूच सोदना किंवा परत कोणाले म्युच्युअल फंड आसतले आनी कितें तरी आसतले अदर इन्व्हेस्टमेंट आसतले सो LIC कडेन चडशे डायवर्ट जायना आनी शक्यतो कशें आसता LIC म्हणल्यार कोण तितके वळना आतां जर आमी जर कार इन्शुरन्स पळयलो किंवा बाकीचे पळयले जाल्यार कितें आसता थंय कंपल्सरी इन्शुरन्स आसपाक जाय तो शिवाय तुमकां भायर गाडी काडपाक मेळना म्हणून कंपल्सरी तुमी इन्शुरन्स करता पण थंय एक जर गाडी म्हणली जाल्यार 20,000 सुद्दां जर वर्साचो इन्स्टॉलमेंट आसत न्ही जाल्यार भरता म्हणजे कशें आसा गाडयेचो व्हॅल्यू आमकां कळटा पूण आमचो स्वताचो व्हॅल्यू आमी पळयना कित्याक जर आमी फॅमिली म्हणून जर विचार करीत जाल्यार कशें आसा जो करता करविते आसा तो जर समजा ते टायमार ना किंवा तेजे समजा खंय तरी डेथ जालें जावं कितें तरी जालें जाल्यार फॅमिलीन जगपाचें कशें तो मेजर प्रश्न आसता सो हे कोणी चिंतप जो कोण पार्टी आसा जो कोण होल अँड सोल आसता फॅमिली हेड आसता तेणी विचार करपाक जाय सो समजा एक सादारण जर हँडी जर आसत म्हणजे एडिक्वेट जर इन्शुरन्स आसत जाल्यार तुका कितें आसा तुजी जी भुरगीं आसा ती खंय तरी एक 18 वर्साची जायसर पर्यंत तुजें तें तातूंतल्यान खंय तरी हेल्प जावपाक जाय कितें आसा वायफ आसतली पूण सदीत तुका एज्युकेटेड आसत जाल्यार पॉसिबल आसा जॉब कित्याक हरशींच आतां शिकलेले आसा तांकां जॉब मेळना सो खंय तरी प्रॉब्लेम जाता आनी मागीर कितें आसा LIC असले कारणान थोड्या प्रमाणान हेल्प जाता फुल्ली जायना पूण कितें तरी सपोर्ट मेळटा एक हँडी जर स्ट्रॉंग जर इन्शुरन्स आसा जाल्यार कितें जाता तुका तो 18 वर्सां जायसर म्हणजे आपली भुरगीं कामाक वचसर तुका खंय तरी हेल्प मेळटा कित्याक तो पयसो आसा तुवें जर खंय तरी FD दवरली जाल्यार तेतूंतल्यान कितें तरी मेळटलें किंवा तितूंतलो पार्ट बाय पार्ट तो यूज करूं शकता आणि त्याचो इफेक्ट मागीर तुज्या स्टुडंटाचेर जाता चिल्ड्रन्साचेर जाता म्हणल्यार तूं गेले ते खंय तरी तुजो कमी एज्युकेशन घेवचें पडलें सो तुका खंय तरी जॉबाकूय प्रॉब्लेम जाता पूण तो बारीकसो जर सपोर्ट आसत जाल्यार तूं खंय तरी ते फॅमिलीचे तुजे फाटल्यान कितें तरी जावं शकता पण सर करंटली पळयल्यार अशे खुबशे इन्शुरन्स कंपन्यांनी जे एक्चुअली LIC कून बरे प्रॉफिट दिता सो एक्चुअली LIC लोकांनी कित्याक करची स्पेशली LIC सो मातशें थोडक्यान सांगता कित्याक आतां खुबशे मार्केटान येयल्ले आसा आनी खुबशे इंटरेस्ट हाय रेट दितात आतां पळय LIC म्हणल्यार सगळ्याच्या कळून म्हणजे इंडियेन न्ही जो इंडिया भायरूय सुद्दां बिझनेस आसा LICचो आणि LICचो म्हणल्यार जवळ जवळ 70+ जो कवरेज आसा पळय ती LICची आसा बाकीचे जे प्रायव्हेट सेक्टर आसा ते हालींच केन्ना तरी 21 वर्सां पयलीं आयले आसतले पण कितें आसा ते सांगता आसतना हायर सायड सांगता पूण मेळटा आसतना कमीच मेळटा आतां फॉर एक्झाम्पल हांवें एक पॉलिसी केल्ली फाटल्या वर्सा मॅच्युअर्ड जाली एक्च्युअल सांगता पूण डिपेंड ऑन प्लॅन खंयचो प्लॅन घेता तेजेर सो सगळेच प्लॅन अशें आसना की तितून बोनस चड मेळटलो थोडे अशे प्लॅन आसता तितून बोनस चड आसता सो प्लॅनाचेर डिपेंड आसता पूण हांवें जो प्रॉडक्ट घेतला तितून म्हाका दिसता 50,000ची पॉलिसी केल्ली हांवें पूण मेवळे म्हाका कितले 70,000 म्हणल्यार 20 वर्साची पॉलिसी आशिल्ली जाल्यार सादारण तरी तुका एक खंय तरी डबलाचे न्ही जाल्यार एक 80-90 तरी वचपाक जाय आशिल्ले पूण थोडे अशें आसता की सांगता आसतना सांगता बट मेळपाक जाय न्ही तितके टर्म्स एंड कंडिशन्स खूब आसता टर्म्स आनी कंडिशन आतां LIC म्हटल्यार कितें ती ब्रँड ऑलरेडी क्रिएट जाल्ली आसा आणि ऑलमोस्ट आतां करंट रेट जर पळयली सद्याची जाल्यार तुका कितें आसा एक 50,000ची पॉलिसी केली जाल्यार तुका एक सादारण 90 ते 1 लाख सुद्दां मेळटा डिपेंडींग ऑन कशें मागीर टर्म्स कितले आसा लॉंग टर्म आसा जाल्यार चड रिटर्न आसता प्लस कशें आसा तो प्लॅन कसलो आसा तेजेर डिपेंड आसा सो एक्चुअली 50,000 आनी 1 लाखान कांय जायना सो म्हाका तरी कितें दिसता एक स्ट्रॉंग कितें 5 लाखाची किंवा 10 लाखाची 15 लाखाची 20 लाखाची अशी पॉलिसी करीत जाल्यार तुका खरेंच सारकोच तेजो बेनिफीट जाता फ्युचरान ते व्हॅल्यू वाडपाक जाय आणि कशें आसा तूं कमी केलें म्हणल्यार तुका ते 50,000 एका वर्सान गेले न्ही सो सादारण एक 5 ते 10 लाख सुद्दां गेले आसले किंवा 50 म्हणजे तुजे कडेन ताकद आतां आमचे जॉबूच आसता 15,000 आमी ते 5,000 भरूं शकना कित्याक 10 लाखाचे 15 लाखाचे म्हणल्यार तुगेले खंय तरी चड येता किंवा टर्म इन्शुरन्स आसा तितूनच वचपाक जाता आनी बेजिकली लोकांचो एक क्वेश्चन आसा की LIC हे अंडर द गव्हर्नमेंट गव्हर्नमेंट सांबाळटा काय कशें कितें वर्सां जाली एक्चुअली होल अँड सोल गव्हर्नमेंटूच आसा म्हणजे कितें आसा सुरवातीक जितक्यो इन्शुरन्स कंपनीज आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो एकठांय येयल्ल्यो आणि गव्हर्नमेंटाचेच तेणी रूल अँड रेग्युलेशन फॉर्म केल्ले आतां इवन प्रत्येक वर्सा गव्हर्नमेंटाचो 5% शेअर आसता सो जे प्रॉफिट आसता तितूंतले जे 5% आसता पळय ते गव्हर्नमेंटाक वयता म्हणजे इनडायरेक्टली कितें आसा
तो जो अमाउंट आसा तो लोकांना म्हणजे लोकांच्या वेलफेअरा खातीरूच यूज करता. पूण लोकांक ते दिसना न्ही. जशें आतां कदंबा म्हणल्यार मातशें हरशीं कॉर्पोरेशना अंडर येता. पूण कशें आसता कदंबा कोणाक नाका. सगळ्यांक प्रायवेट जाय. ते मागीर रिजन्स वेगळी वेगळी आसतले. पूण खंय तरी आमकां गव्हर्मेंटाचे जे कितें आसा पळय बेनिफिट सगळे जाय. पूण तितून कितें तरी आपलो एक तरी कॉन्ट्रिब्युशन आसतलें अशें कोणाक दिसना तशें. एक विश्वास असता ना की बाबा हो. गव्हर्नमेंट जाता म्हणून आपले पयशे सेव्ह आसतले. हय. सो ऍक्च्युली तशें आसा ऍक्च्युली एक्चुअली आसा. एक्चुअली जो एक हें आसा पळय एक्चुअली उलटें म्हणपाक शकता. म्हणजे LICत गव्हर्मेंटाक सेक्युरिटी आसा म्हणजे गॅरंटी आसा अशें म्हणल्यार जाता. कित्याक जितको जो फंडिंग आसा पळय तो सगळो खंय तरी जे गव्हर्मेंटाचे इन्स्ट्रुमेंट्स आसता पळय जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आसता पळय तितून खंय तरी ते इन्व्हेस्ट जाता. म्हणजे गव्हर्मेंटूच LIC कडल्यान लोन घेता अशें म्हणल्यार जाता. सर म्हाका थोडक्यान तुमकां परत बॅक व्हरपाक जाय की तुमी थोडक्यान बालपण आमकां आयकपाक जाय. तुमचें बालपण कसो आसलें थोडक्यान सांगता सर. कसो क्रेजी आसलो? एक्चुअली बालपण म्हणल्यार बरोच वस्त आशिल्लो म्हणजे फायनान्शियली खूब त्रासदायक आशिल्लो. कारण हांव म्हाका दिसता 3 वर्सां आसतना म्हाजो फादर एक्सपायर्ड जाल्लो. तेजे नंतर मदर आशिल्ली ती बालवाडीन हेल्पर आशिल्ली. आणि हेल्पर म्हणल्यार तेन्ना तो पेमेंट असो आसनाशिल्लो तो स्टायफंड. म्हाका दिसता ₹100 बी आसतलो तेन्ना. सो ₹100 कांय जायनाशिल्लें. इवन तुगेले एक 10 दीस बरे काडटलो म्हणल्यार तुका जायनाशिल्लें. सो जे माझे फादर मदराचे बापूय आशिल्ले आणि माझे अंकल आशिल्ले ते मदर्स सायड. सो तेंच्यांनी भरपूर हेल्प केलो. सो शिक्षण म्हण मागीर बाकीचे गजाली म्हण सगळें फुलफिलमेंट तिणी केलो. सो 7थाक मागीर मदरूय एक्सपायर्ड जाली. सो मागीर भयण आनी हांव दोगांच आशिल्लीं. सो भयण मामागेर रावताली. मागीर मदराचें कॅर घेवपाक जाय म्हणून ती मागीर हांगासर येयल्ली. आणि मागीर तेजे नंतर तिजो जॉब आशिल्लो तो ट्रान्सफर टू सिस्टर जाला. म्हणजे जवळ जवळ तेन्ना 18 वर्सां जेमतेन जाल्लीं आसतलीं. सो एज्युकेशना जें कितें लागतालें तेन्ना म्हणल्यार खर्च तसो चड आसनाशिल्लो. फक्त बुक्स नोटबुक्स कितें तरी आसतलीं. कपड्याची वेवस्था आसतली. सो चडसो जो हेल्प आशिल्लो तो मामा कडल्यानूच मेळटालो. सो कशें आशिल्लें एकदां तुका 10th बी जालें म्हणटकीर तुका फुडें शिकप ना शिकप असो प्रश्न जाता. कित्याक तूं केन्ना काय घरांत इन्कम येयल्लें जाय पडटालें न्ही. सो एक म्हणल्यार हेजो सिस्टरीचो हेल्प आशिल्लो. सो तूं आनी मामा पळोवन घेयात तुका कितें शिकपाक जाय फुडें जाल्यार तुवें आनी मामान पळोवपाचें. म्हणजे तिजो तसो सपोर्ट आशिल्लो. सो बाकी सपोर्ट आशिल्लो तो ग्रँडफादर आनी मामा आशिल्ले पळय तेंचोच सपोर्ट आशिल्लो. आणि जेन्ना 2 म्हयने सुटी पडटाले पळय तेन्ना हांव मामागेर वचून रावतालें. आणि एक बरें कितें आशिल्लें की तो सदीच सांगतालो ग्रँडफादर किंवा मामा तुका जें कितें पुस्तकांक वेवस्था करपाक जाय सत्री जाय आसतली चप्पल जाय आसतलें आनी कितें जाय आसतलें ड्रेस जाय आसतलो तुवें ते तुजो मॅनेज तुवें करपाचो. म्हणजे तेंचे काजू बी आसताल्यो. सो हांव तो तेंचे जे काजू आसा पळय तेंकां केन्ना टायमूय मेळनाशिल्लो न्ही. सो हांव वचप आनी ते एकठांय करप आनी दवरप सेपरेट. आनी ते मागीर ते म्हागेले काजू आसा ते तश्योच दवरपाच्यो आनी त्यो मागीर ते विकप आनी तेजेंतल्यान कितें येता पळय तितून मागीर सगळें बागयतालें. आणि इवन मदीं जर समजा कितें जालें जाल्यार केन्ना मागोन घेतलें आनी तशें जातालें. इवन अंकल आशिल्लो म्हणजे धाकटो मामा आशिल्लो पळय तो मातसो चडूच क्लोज आशिल्लो. म्हणजे म्हाजे सेकंड पेरंट म्हणल्यार जाता. हरशीं सपोर्ट सगळ्यांलो आशिल्लो. मावशी आसताली मागीर आते आसतली खंय तरी बाकीचे हांगासरले आसताले. पूण फायनान्शियली खंय तरी मातसो स्ट्रॉंग सपोर्ट जाय न्ही. सो तो सपोर्ट म्हाका थंयच्यान मेळटालो. आणि केन्ना अशें जावना कित्याक आतां थोडे कशे गरीब आसले म्हणटरी एक वेळ 2 वेळचें जेवणूय आसनाशिल्लें किंवा पांयांक घालपाक चप्पल नासतालें. पूण म्हाका केन्ना असो प्रॉब्लेम येना की म्हागे पांयां चप्पल नासतालें. कित्याक थोड्यांचें अशें आसतालें तें जल्लेलें आसतालें पोंचान तुका सामकें फ्लॅट जाल्लें आसतालें. पूण अशी परिस्थिती केन्नाच येवना कारण खंय तरी ती वेवस्था ऑलरेडी केल्ली आसताली किंवा अदून मदून कितें तरी हेल्प आसतालें. सो ते खातीर तो प्रॉब्लेम जावना. फायनान्शियली वीक आसल्या कारणान तुका जेवणाचें किंवा 2 वेळचें जेवण सोड एक च्या सुद्दां मेळपाक मुश्कील आसताली. पूण ते परिस्थितीन सुद्दां खंय तरी हांवें ग्रॅज्युएशन केलें. आनी इवन 10th जाली तेन्ना असो प्रश्न येयलो की फुडें खंय वचप. कित्याक फोंडा जर गेले म्हणजे GMसान गेले किंवा PUSान तेन्ना त्यो 2 कॉलेजीस म्हणल्यार चड फेमस आशिल्ल्यो. सो येवपाचें वचपाचो तो प्रॉब्लेम. सो तुका खंय तरी ट्रॅव्हलिंगाक खर्च येता. क्लियर जाल्लें की फ्युचरान कितें करप कितें ना तुमी कन्फ्यूज एक्चुअली 10थाक हांवें तशें कांय चड चिंतून नाशिल्लें. एक्चुअली हांव जे स्कुलान शिकतालो म्हणजे दादावयल्यान शिकतालो हांव. सो ते स्कुलान कशें आशिल्लें चडशे KG स्टुडंट आशिल्ले. इवन 5वीक कशें जाल्लें आमी जे कोण प्रायमरीच्यान टॉपर आशिल्ले पळय ते KGचे बॅचीन घातलेले. पूण जालें कितें फर्स्ट टर्माक आमकां कमी मार्क पडले. थोड्यांक मागीर ते परत दुसरे म्हणजे A B C आशिल्ले. थोड्यांक B क्लासीन घातले थोड्यांक C क्लासीन घातले. कारण
केजीन म्हणल्यार मातशे ते स्टुडियस स्टुडंट आशिल्लीं आणि तेंचे मातशे कितें तरी थोडे पोर्शन मातशे हायर सायड आशिल्ले, सो ते आमकां मातशे डिफिकल्ट जाताले. सो आमकां मागीर दुसरे क्लासीन घातले आणि मागीर 10थाक कशें आशिल्लें, केजीचे भुरगे खूब आशिल्ले. सो फर्स्ट रँकर, सेकंड रँकर, थर्ड रँकर, फोर्थ रँकर, फिफ्थ रँकर सगळे केजी स्टुडंट आशिल्ले. आणि आमी प्रायमरीच्यान एक 10-13 जाण आशिल्ले बरे, म्हणजे एक बाबूसो कोटीकर म्हणून आशिल्लो, हांव म्हणून आशिल्लो, निलेश केरकर म्हणून आशिल्लो. सो स्टडीज तितकी चड करूनाशिल्ले, फक्त म्हाका एक आवडटालें म्हणल्यार मॅथ्स तेन्ना आल्जेब्रा आनी जॉमेट्री न्ही. आल्जेब्रा म्हागेलें सारकें बरें आशिल्लें, इवन जॉमेट्री आशिल्लें, पूण म्हाका तो बरो सपोर्ट मेळना टिचरी कडेन, म्हणून मातसो खंय तरी हें जालें. आणि 10 दीस सुटी आशिल्ली, 10 दीस सुटी आसा म्हणल्यार मातशें खंय तरी रिलॅक्स आसताली. इवन आमी म्हाका दिसता लास्ट पेपर 10 दिसांक सुटी आशिल्लो म्हणल्यार आमी व्हॉलीबॉल खेळटाले. सो हांवें एक्सपेक्ट करूनाशिल्लें की हांव 60% बी येतलो म्हणून. सो तेन्ना 62% आयली. आणि इवन हांवें एक्सपेक्ट करूनाशिल्लें की हांव खंय तरी टॉप 3 बी आसतलो, कित्याक ते पयलूच आशिल्ले न्ही, फक्त एकटोच म्हाजे बरोबरचो आशिल्लो, तो मातसो बरो आशिल्लो. सो फर्स्ट रँकर आशिल्लो तो रंजू रविंद्रन म्हणून आशिल्लो, तो फर्स्ट आशिल्लो. मागीर सेकंड निलेश केरकर म्हणून आनी थर्ड हांव आशिल्लो. सो फर्स्ट क्लास आयली म्हणटरी मागीर मामा कितें म्हणपालो, चल सायन्साक गेल्यार बरें. आनी तेन्ना कामाक्षी हांगासर स्टार्ट जाल्ली न्ही 1-2 वर्सां पयलीं कितें तरी, सो ते खातीर मागीर सायन्स चूज केलें. सो हांगासर म्हणल्यार तुका ट्रॅव्हलिंगाचो खर्च ना न्ही. मागीर फर्स्ट इयर, सेकंड इयर आनी थर्ड इयर मागीर पीएसान केलें. सो ट्रॅव्हलिंगाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले, मागीर हांगासरल्यान फोंडे चलत वचप, मागीर थंयच्यान बसीर वचप. सो जेन्ना ग्रॅज्युएशनाक एंट्री करपाची आशिल्ली तेन्ना कशें जालें, कॅमेस्ट्री मातसो एवरेज, आनी तितून 2-3 पार्ट आशिल्लीं. फूल कॅमेस्ट्री 6 युनिट आशिल्ले, दुसरो ऑप्शन आशिल्लो मॅथ्स आनी फिजिक्स, आनी तिसरो ऑप्शन आशिल्लो फूल फिजिक्स. सो फिजिक्स म्हणल्यार म्हाका नाका आशिल्लो, कित्याक तितून ते डेरिवेशन आनी हे भरपूर जाताले, म्हणजे चडूच जाताले. मॅथ्स म्हणल्यार कशें आशिल्लें, 2 पार्ट आशिल्ले. एक पार्ट आशिल्लो सामको इजी, दुसरो पार्ट म्हाज्या तकले वयल्यान वयतालो. इवन फर्स्ट इयराक अशें जालें की फर्स्ट एग्जाम आशिल्ली, 20 मार्काचे पेपर, म्हाका कांयच कळनाशिल्लें, म्हणल्यार तेन्ना रिविजनूय जायनाशिल्लें. सो हांवें एकूच लेसन स्टडी केलो, तेजे 2-3 प्रॉब्लेम सॉल्व केले, 4-3 12 मार्क, आनी एक कितें तरी चुकलें म्हणून म्हाका 20 मार्क मेळ्ळे. सो तो एक मातसो हार्ड असो आशिल्लो. सो डिसायड कितें करतलो, कितें घेवपाचें. मॅथ्स आनी फिजिक्स म्हणल्यार मॅथ्साचो एक पार्ट मातसो डिफिकल्ट आसली, सो SY पर्यंत मॅथ्स आशिल्लें. आनी मागीर तेजे नंतर कितें केलें, सगळे भुरगे जे कोण वेगळे वेगळे ऑप्शन आशिल्ले, म्हणजे CBZ आशिल्लो, PCM आशिल्लो, मागीर CBZ आशिल्लो, सो सगळे ऑप्शन आसले. सो कितें म्हटलें, मॅक्झिमम स्टुडंट आसता ते कॅमेस्ट्रीन वता, आनी कॅमेस्ट्रीन जर तुगे 100 तरी भुरगे थंय वयता, आनी थोडेच आसा ते बाकीचे ऑप्शन घेता, किंवा फूल बॉटनी, फूल झू, किंवा फिजिक्स मॅथ्स किंवा फिजिक्स. सो हांवें कितें डिसायड केलें, हांव जो म्हाजो वीक पॉयंट आसा पळय तेजेर मातसो चड भर दितलो, कारण ऑर्गेनीक म्हणून आसा पळय सब्जेक्ट, तो पार्ट मातसो डिफिकल्ट आशिल्लो, कित्याक ते इक्वेशन, मागीर ते बॅलन्सिंग आनी कितें. सो कितें चिंतलें, हांव स्टार्टींग मातसो बरो अभ्यास करतलो, आनी मागीर मॅनेज करतलो. म्हणल्यार हांवें एक म्हयनो म्हाका दिसता बरो, म्हणजे फर्स्ट लेसन जो आसा बरो घेतलो, मागीर तो इजी दिसपा लागलो, मागीर रिलॅक्स दिसपा लागलें. सो तेजे नंतर मागीर ते कॅमेस्ट्रीन ग्रॅज्युएशन केलें हांवें, म्हणजे कॅमेस्ट्री फूल घेतलें हांवें, कित्याक चडशे भुरगे थंय वयता, पास जाता, म्हणजे ते घेतल्यार बरें, आनी चॉयस ना न्ही. मागीर घरा कडल्यान वातावरण तितकें फेवरेबल नाशिल्लें, सो तितकी पर्सेंटेज हाय जावनाशिल्ली म्हाजी, नॉर्मली पास जालो. मागीर तेजे नंतर कितें जालें, पास आउट जालो, आनी मागीर खंय तरी जॉबाक म्हणल्यार हांव मामागेर परत, म्हणजे काजू लागलो न्ही, मामागेर वतालो. सो थंय मामागेर मागीर PP भरतन म्हणून इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आशिल्लो, तेणी ते एक वळख आशिल्ली म्हाजी, तेणी सजेस्ट केलें, मागीर थंय सिप्लान जॉबाक लागलो. सो 8 वर्सां मागीर थंय काम केलें, म्हणजे लकिली म्हाका मेळ्ळेलें तें, पूण कशें आशिल्लें, जॉब्स अवॉर्ड्सूय चड आशिल्ले. मागीर तुका हांगासर आमकां ते पयलींच्यान RSSan बी आसले कारणान बाकीचे गजाली करपाची संवय आसताली. सो संघान पयलींच्यानूच आसले धाकट्याच्यान, संघान म्हणटात. संघान म्हाका दिसता 5वेक बी काय 7वेक बी लक्षान ना, पूण ते टायमार म्हणजे हय 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 हय. सो ते शाळे कडेन रेग्युलर चला. एक्चुली आमी घडलें ते थंयच्यानूच घडलां, म्हणजे जी निस्वार्थी भावना आसा, किंवा खंय तरी वायट हितून वचप ना, किंवा खंय तरी कोणाचो गैरफायदो घेवप ना, कोणाक नागप ना, किंवा आतां फॉर एक्झाम्पल फायनान्शियली वीक आसा म्हणून खंय तरी चोरी करप, जावं कोणाक तरी हें करप, तसले भानगडी केन्ना ना. कारण ती शिकवण तेन्नाच मेळयली. आनी मामा कडल्यान कितें आशिल्लें, कोणाकूच जाय म्हणल्यार बेश्टेच पयशे दिले ना, खंय तरी कितें तरी हें करून घेतलं, म्हणजे ती एक
इनडायरेक्टली तुका एक शिस्त कशी किंवा एक तुझे संस्कार कशे म्हणल्यार सो RSS आणि ताका लागून मातसं ते डाऊन टू अर्थ म्हणल्यार थोडक्यात सांगा की ऑडियन्सांक कळना की RSS म्हटल्यार कितें, RSS कित्याक वयतले किंवा गरजेचे इम्पॉर्टंट कित्याक आहा RSS? ऍक्च्युली आता एट प्रेझेंट म्हाका अशें दिसता कितें सांगूया बाकीचे सोडून दी पूण तू जी RSSची एक वराची शाखा आसा पळय ती नकळत तुका भरपूर कितें शिकयता आणि तुजे एक बरे संस्कार घडटा कारण आमी एक वराचे म्हणजे त्या टायमार आतां हांव सद्याक चड क्लोज ना पुणून एक वराची जर शाखा म्हणली सुरवात एक जाली तेजे नंतर आमी 10 मिनटां व्यायाम किंवा सूर्यनमस्कार तशें करप आशिल्ले 20 मिनटां खेळ खेळप आशिल्ले मागीर तेजे नंतर बौद्धीक आसताले बौद्धीकाक आमी वेगळे वेगळे म्हणजे एक पद्य आसताले तेजे नंतर एक एक दीस एक एक वांटून जसो टायम टेबल केलो तसो केन्ना स्टोरी सांगपाची आसताली केन्ना प्रश्न सांगपाचे आसताले केन्ना डिस्कशन आसताले आनी लास्ट मागीर एंडिंग आसताले पुणून जो 10 मिनटांचो आमी एक्सरसाइज करता आतां तुमी पळयले आसतात भुरगे कितें करता सकाळी फूल स्कूल तेजे नंतर येयले जेवले होमवर्क केलो खंय तरी क्लासीस तेजे नंतर चुकून खंय तरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान बी कितें तरी शिकपाक गेले जाल्यार ना जाल्यार घरा आयले मोबायल ना टीव्ही तशें म्हटलें एक्सरसाइज झिरो केन्ना जे कोण ट्युशनाक बिशनाक वचना जाल्यार तांकां खंय तरी खेळपाक मातसो एक ऑप्शन मेळटा किंवा जाल्यार ते फक्त संडे केन्ना तरी खेळप म्हणून ते 10 मिनटान कितें जाता तुगेलो रेग्युलर सूर्यनमस्कार जाता रेग्युलर एक थोडो एक्सरसाइज जाता म्हणजे आयज आमी कितें पळयता कोण तरी सायकलिंग करता खंय घरा कडेन करता आसतना जाल्यार मॉर्निंग करता आसतले कोण तरी आतां योगा टिचर दवरतात योगा आमी शिकपाक वयता म्हणजे थंय कितें तरी बरमसाट पयसोय मोडटा आमी पूण एक्चुअली ती गजाल थंयच जाताली आणि 20 मिनटान आमी कसले खेळ खेळटाले बारीक बारीक खेळ खेळटाले म्हणजे 20 मिनटां 10 ते 15 खेळ खेळटाले आमी कित्याक एक खेळ आसा तो 5 मिनटान जातालो आणि जो कोण घेणारो आसा ताका भरपूर हे खेळ म्हणजे एक लिडर आसतालो न्ही ताका सगळे मॅनेज करपाची एक कला आसताली आमी ते टायमार कशें आशिल्ले आमचे जे सिनियर आशिल्ले ते खंय तरी पयस गेले तेजे नंतर आमचेरूच जावं म्हणजे ती एक तुजे कडेन कला येयली नकळत तुका ते खेळ घेवप सुद्दां म्हणल्यार एक ते तुजे कडेन स्कील डेव्हलप जाली सो तेजे वयल्यान कशें आसा तुका एक एक खेळ घेतल्या नंतर तुका तो 2 मिनटान एक एक खेळ घेवपाक तुका एक ती कला आत्मसात जाली परत तुगेलो बॉडी हे जाता खंय तरी म्हणल्यार तुका इनडायरेक्टली एक्सरसाइज मेळ्ळो न्ही फिजिकली मेंटली आणि एंटरटेनमेंट सगळेंच तितून जालें पद्य म्हणटालो म्हणल्यार वेगळी वेगळी पद्य येताली म्हणल्यार तुका खंय तरी स्मरण शक्ती तुगे ऑटोमॅटिकली वाडली परत तितून थोडे खेळ आसताले ते तितून अशें आसताले की तुजी स्मरण शक्ती वाडवा जशें आमी भेंड्यांनी खेळटा पळय सो भेंड्यांनी खेळप म्हणल्यार अशें कांय न्ही पूण कितें आसा तितूंतल्यान तुका खंय तरी मेमरी पावरूय वाडटा परत तूं क्वेश्चनिंग सेशन आसतालें किंवा क्वेश्चन विचारप तितूंतल्यान तुजी नॉलेजूय वाडली वेगळे वेगळे विशयाचेर एकटो स्टोरी सांगतालो म्हणजे वेगळे वेगळे स्टोरी जाताल्यो इवन वेगवेगळ्या विशयांचेर नॉलेज गावताली सो आतां फॉर एक्झाम्पल केन्ना स्कुलान न्ही तेजे नंतर हांव केन्ना फ्लॅग होस्टिंगाक वतालो खंय शाळेन सो अकस्मात जर तुका जर उलय म्हणून सांगला कितें उलयतलो सो तुजे कडेन जेन्ना एक स्टोरी आसा तेन्ना एक बरें जातालें कितें एक स्टोरी सांगली तेजो बोस सांगलो आनी भुरग्यांक कितें तरी हें जालें जाल्यार तूं कितें उलयतलो अशें जाता न्ही सो तुका एक कॉन्टेंटूय मेळटालो म्हणजे एक्चुअली तुजो सेल्फ डेव्हलपमेंटूय जालो सो हे बेजीक लेवलाचेर जालें पूण हायर लेवलाचेर तेजे हें भरपूर आसा कित्याक एक मनीस थंय घडटा आमी कशें म्हणटा जर मनीस सारके आसत जाल्यार तुगेलो देश घडटलो सो पयलो आमचो गांव तेजे नंतर आमचो तालुका तेजे नंतर आमची स्टेट तेजे नंतर आमचे खंय तरी देश सो जेन्ना बरे संस्कार जाले जाल्यार तुका वायट हितून आसपाक ना न्ही म्हणजे सगळेच जर विचार जर सगळे जे कोण विचार करता बरे तरेन जर करता जाल्यार तुका आयज कशें आसा आयकपा येता खंय तरी चोरी केली खंय तरी आनी कितें केलें कोणाचेर तरी अत्याचार केले ह्यो खूब गजाली आयकपाक मेळटा सो हांगासर तूं बरें कितें आनी वायट कितें हेजेर विचार करता न्ही सो आपूण वायट मार्गान वयचे ना आपूण बरेंच मार्गान वयतलो सो अशें म्हटलें जाल्यार खंय तरी इनडायरेक्टली देशाकूय तेजें खंय तरी कंट्रिब्युशन शॉर्टली सांगा म्हणजे RSS आख्खो एक लिडर रेडी करता लिडर आतां फॉर एक्झाम्पल मोदी म्हटलो किंवा आमचो पर्रीकर आशिल्लो खंय बेजिकली RSS किंवा आमचो CM प्रमोद सावंत बेजिकली RSS सो RSS म्हणल्यार तेंची विचार करपाची एक पद्दतूच वेगळी आसता ती आतां हांव समजा आतां फॉर एक्झाम्पल म्हाका चेसाक कोण तरी आपयता हांव केन्नाच विचारना की म्हाका कितले मेळटले हांव केन्नाच विचारना चेस म्हणल्यार लायक पेशन सो म्हाका आवडटा म्हाका तितून खंय तरी इनवॉल्व जावचो दिसता सो कोणी आपयलें जाल्यार हांव विदाउट कितें म्हाका मेळटलें ते विचार करनासतना हांव वता कितें आसा खंय तरी गेला जाल्यार कितें ट्रॅव्हलिंगाचें न्ही सद्याच्या परिस्थितीन काय ट्रॅव्हलिंगाक एक 100 रुपया गेले म्हणून काय प्रॉब्लेम ना न्ही तूं पणजे गेला जाल्यार तुका कितें व्हडलेशें वचना सो
थंय जर गेलो एक 5-6 दीस गेलो जाल्यार म्हाजें कांय वचना न्ही. सो अशें ना की म्हाका प्रॉफीट जातलें लॉस जातलें अशें ना. जाल्यार थोडे कशें आसता म्हाका कितें तरी मेळटलें जाल्यार आपूण वयतलो. म्हणजे तूं एक 500 रुपया फी दिता जाल्यार आपूण येता. म्हणजे पर हेड 500 घेतले जाल्यार तुका एक 10 भुरगे आसा जाल्यार 5000 जाले. म्हणजे तुगेलें जें कितें तूं कॉन्ट्रीब्यूट करता तेजे कितें तरी मोबदलो मेळ्ळो. पूण म्हाका सद्याक इंट्रस्ट आसा म्हणून हांव वयता. आतां फाटल्या दिसांनी खंय तरी करमळ्याच्या शाळेन हांगासर गव्हर्नमेंट प्रायमरी थंय एक कोचिंग कॅम्प आशिल्लो. सो म्हाजो फ्रेंड रवींद्र कुर्टीकर तेणी म्हाका जस्ट म्हटलें की अशें अशें आसा तूं वता आपणाक आपयतालो म्हणून. हांवें डायरेक्टली हय म्हणलें. सो एक्चुअली भुरगीं इतलीं 10-12 सुमार आशिल्लीं दिसता. एक्चुअली हांवें ताका म्हणल्यार 6 दिसांचो न्ही. नॉर्मली आमी 6 दिसांचो कॅम्प घेता. सो मागीर तो 10 दिसांचो सुमार चल्लो. सो आमी जें कितें करता तें चर्च म्हणटा म्हणटकीर फोंडा तालुका येता न्ही. सो हांवें ताका म्हणलें फोंडा तालुकात जॉयंटली जाता पळोवया. हय हय हय. तें वेगळें हें वेगळें. सो हांवें हय म्हणलें आनी मागीर हांव गेलो. सो हांवें तिका विचारलें अमकें तमकें कांय ना. पूण हांवें जस्ट आमचें अशें आसता म्हणून सांगलें की आमी प्रत्येका कडल्यान अमकें म्हणजे सद्या 200 घेता. 200 घेता म्हणल्यार कशें आसा भायल्या भायरूच आमी ते एडजस्ट करता. म्हणजे 200 घेतले कितलो पळय कलेक्शन जालें तितलें आमी कितें करता लास्ट दिसा आमी टुर्नामेंट घेता. टुर्नामेंट घेता म्हणटकीर कितें जालें थंय तुका कितें तरी एक्सपेन्सीस आसतले. सो प्रायजीस थोडी दिता आनी आमी सर्टिफिकेटीय दिता. सो 50% एमावंट आमी थंय मोडपाचो. उरलेलो जो कोण शिकोवपाक वयता पळय तेणी दवरपाचें. सो ते पद्दतीन तशें मॅनेज जाता. आणि फाटल्या दिसांनी हें जाल्लें खबर आहा आमचे घर घरवी चॅस मिशन कोर्टी. मिशन कोर्टी त्या बद्दल आमकां आयकपाक जाय सर. ते खूब चर्चेन आसलो विशय आनी समथींग बीग जाल्लें. एक्चुअली चेसाची जर सुरवात म्हटली जाल्यार 1992 सुरवात जाल्ली. म्हणजे कृष्णा गावडे म्हणून आसा पळय तांणी जेन्ना स्कुलांत तो शिकलो कोणा कडल्यान तरी तेन्ना आमकां हांगासर शिकयलें. आनी कशें आशिल्लें तेन्ना आमी RSSान आशिल्ले न्ही. सो तेजे बरोबर आसताले आनी तेजी गोरवां आशिल्लीं. तो कितें करतालो गोरवां थंय चरोवपाक वयतालो. सो एक दीस अशें जालें की चेस बोर्ड हाडलो तेणी नवीन आनी कुळागरांत आमी थंय बसले. आनी हांव नासलो तितून बाकीचे 4 जाण आशिल्ले पळय तेंकां तेणी शिकयलें. आनी तेजे नंतर खंय तरी आमी शिकले. मागीर रेग्युलर तेंचे थंय प्रॅक्टीस जावपाक लागली. मागीर टुर्नामेंटूय जावपाक लागले. सो अशें म्हणल्यार एक चेसाचें वातावरणूच हांगासर निर्माण जालें. आनी फ्रिक्वेंट जे टुर्नामेंट आसताले एक RSS शाखेचे मार्फत तशेंय जाताले किंवा वेगळे वेगळे ऑर्गनायझेशनातून जाताले. परत आनी एकदां एक आमी चॅम्पियन ट्रॉफी म्हणून घेतलेली. सो थोडे थोडे 5-5 घरां म्हणजे एरिया वायज टुर्नामेंट घेतलो. आनी फायनली एक चॅम्पियन ट्रॉफी म्हणून घेतली. म्हणजे सगळे कडले एकटो एकटो दोग जाण सिलेक्ट केले. जेणे करून कितें जालें जे जे कोण चेस खेळटाले तेवूय कळ्ळे. कित्याक थोडे कोण तरी मातशे खबर आशिल्ले आसता बालपणान बी आशिल्ले जाल्यार. सो तेन्ना मागीर चेसाचो प्रसार चड जालो. सो ऑलमोस्ट चडशे घरांनी चेस कळटालें. आनी टुर्नामेंट मधून मधून जाताले म्हणल्यार खंय तरी चेसाचें हें चालू आसतालें. पूण मागीर कालांतरान ते मागीर टुर्नामेंट बी जावपाचे बंद जाले. पूण आमी चडशे कॉलेजी मार्फत किंवा हायर सेकंडरींतल्यान आमी रिप्रेझेंट करताले. सो 2012 मागीर म्हाका अशें दिसलें की एक टुर्नामेंट घेवचो. सो हांवें कोणा कोणाक म्हणलें आनी आमी एक टुर्नामेंट घेतलो 2012 म्हणजे सुटये दिसांनी. आनी थंय मागीर कितें जालें नॉकआवटूच घेतलो. कित्याक तेन्ना आमचें कांय चड हें खबर नाशिल्लें न्ही. सो नॉकआवट घेतलो आनी सगळे जितके खेळटाले तितके खेळपाक लागले. मागीर कितें जालें तो टुर्नामेंट जाल्या नंतर रोखडेंच नोव्हेंबराक फोंडा तालुका चेस असोसिएशनाचे स्थापना जाली. म्हणजे गोवा चेस असोसिएशनान सगळ्या जे तालुका आशिल्ले थंय एक एक तालुका एसोसिएशन करपाक हें केलें. सो जेन्ना नोव्हेंबर 2012 फॉर्म जालें फोंडा तालुका एसोसिएशन तेजे नंतर रोखडोच हांगासर कोचिंग कॅम्प घेतलो. आनी म्हाका दिसता जवळ जवळ 30 स्टुडंट तितून पार्टिसिपेट जाल्ले. आनी मागीर आमी प्रत्येक पार्टिसिपेंटाक चेस बोर्डूय दिल्ले. सो थंयच्यान मागीर जे कोचिंग कॅम्प आशिल्ले ते चालूच आशिल्ले. मदून मदून हांव ते चेस टुर्नामेंटूय घेतालो. सो वातावरण खंय तरी हांगासर कोर्टीन आशिल्लें. सो फाटले 2021 तेजे मातशें पयलीं जेन्ना नवी कमिटी फॉर्म जाली तेन्ना सागर साकोडेकर हो प्रेसिडेंट आशिल्लो. सो तेजे तकलेन आयलें की कुट्टीन ऑलरेडी कितें तरी चेसाचो आसा. सो एक कुट्टीन अशें मिशन घेवया की चेस इन एवरी हावस म्हणजे प्रत्येक घरान चेस पावयचें. सो तें एक मिशनूच म्हणजे एक पायलट प्रोजेक्टूच म्हणून घेवया अशें म्हणून तेणी मिटिंगेक मारलें आनी तेणी म्हाजे कडेन उलोवनूच दाखयलें. सो सजेशन कितें केलें तूं तें मातशें हँडल करप हांवें करप.
सो एक म्हणल्यार मंथली एक टुर्नामेंट घेवपाचो आणि जे घरांनी चेस पावना किंवा जे घरान चेस प्लेयर ना ते घरान एकटे तरी स्टुडंटाक चेस शिकोवप समजा ते ना जाल्यार आनी अदर मेंबर. सो सुरवात आमची जानेवारीक जाली. जानेवारी 9 जानेवारीक आमी पयलो टुर्नामेंट घेतलो आणि म्हाजे तकलेन ऑलरेडी पयलो आशिल्लें की एक टीम टुर्नामेंट घेवप कुर्टी खातीर. एक्चुअली फोंडा एरियेन केन्ना टीम टुर्नामेंट जावना अदर दॅन DSYचो जो स्कूल टुर्नामेंट जाता पळय ते सोडून केन्ना जावना. सो मागीर जो आमचो अनुराग मामल फर्स्ट ग्रँड मास्टर आसा पळय तेजो फादर तो इंटरनॅशनल आर्बिटर. सो हांवें सजेस्ट केलें सो तेकाच आपोवन आर्बिटर म्हणून आमी तो टुर्नामेंट घेवया आणि त्या दिसा आमी एक लेडिसां खातीर वेगळो टुर्नामेंट घेतलो. मागीर बॉयसां खातीर वेगळो घेतलो आणि इव्हिनिंग टायम आमी टीम टुर्नामेंट घेतलो आणि जवळ जवळ 8 टिमी केल्ले म्हणजे टिमी बी हांवें हें केल्ले म्हणजे सगळ्या कडल्यान एंट्री घेतलेली आणि ते फॉर्म केल्ले म्हणजे बॅलन्स टीम केल्ल्यो आणि आमी जे बरे खेळपी आसा पळय तेंचे कॅप्टन केल्ले. सो जवळ जवळ 8 ह्यो टिमी आणि अदर भुरग्यांच्यो 8 6 टिमी केल्ल्यो. सो थंयच्यान ती सुरवात जाली. मागीर आमी एक सर्वे टायप म्हणजे आमीच अशें हें करून हें केलें आणि खंय खंयचे प्लेयर ना पळय ते मातशे नोट केले. तेजे खातीर सुरवातीकूच फेब्रुवारीन एक हांगासर देवळान कॅम्प लायलो. तितून चडशे जे भुरगे आशिल्ले तांकां इन्वायट केल्ले. म्हणजे कशें आसा स्पेसिफिकली सांगपाक शकना न्ही आमी ते घराना तेच घरांतलो यो अशें म्हणूंक शकना. इन जनरलूच घेवचें पडलें. सो फोकस कितें आशिल्लो आमचो की जे घरान चेस प्लेयर ना ते तयार करप. सो तेजे नंतर पिसगाळी बी घेतलो. एक्चुली कुर्टी मिशन म्हणल्यार फक्त कुर्टी एरियात आशिल्ली. पूण म्हाजें कशें आशिल्लें पिसगाळचें खंय तरी कवर जावचें अशें म्हाका दिसतालें म्हणून सुरवात तशी केल्ली पूण एंड मागीर फक्त कुर्टीच घेतली आमी. सो मागीर ही जी मिडल पार्ट आसा पळय तितून एक्चुली 80 ते 90% ऑलरेडी प्लेयर आशिल्ले म्हणजे प्रत्येक घरांक एकट्याक तरी कळटालो. घरां कितली आहली? एक्चुली जर पळोवपाक गेले जाल्यार जी कुर्टी एरिया आसा किंवा थोडो जो पिसगाळचो पार्ट ती सगळी मेळोन 88 घरां आशिल्लीं. 88 घरांनी टोटल जाल्ली. 88 घरांनी म्हणल्यार आतां कशें आसा 12तल्यान आमचें स्टार्ट जाल्ली न्ही परत म्हणजे पयलो ब्रेक पडलेलो. एक्चुली जाल्ले पयलो तेन्ना थोड्या जाणांक कळटाले एक 30% तरी कळटाले आसतले. 12 ते हे जवळ जवळ डिसेंबर 21 म्हणल्यार तो पर्यंत ते काळान तुका आनी थोडी भर पडली म्हणल्यार जवळ जवळ 70% किंवा 60% तरी जाल्ले. उरलेले आसा ते खंय तरी कवर करपाक जाय न्ही आणि कशें आसा जे घरांनी भुरगेच ना किंवा खंय तरी कॉलेज किंवा तेजे वयले आसतले ते तुका आमी सांगले आनी येतले अशेंय ना न्ही. सो जी घरांनी भुरगे आसा पळय ते कवर केले आमी. तेजे नंतर मातशें डिफिकल्ट जावपाक लागलें उरलेलीं घरां कवर करपाक. सो आमी मदींच कितें केलें की जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा महिला मंडळ आसा पळय तेंची एक मिटींग घेतली आणि तेजे नंतर मागीर आमी तेंचे खातीर एक कोचिंग कॅम्प दवरलो आणि तितून आशिल्ले एक 10-15 जाणां आशिल्लीं. अशें एक्सपेक्ट कितें करताले आमी एक ग्रुप म्हणल्यार एक 30-40 आसता म्हणल्यार एक 10-10 जाण सुद्दां येयले जाल्यार एक 30-40 म्हणल्यार सगळीं जातलीं न्ही. सो तो एक प्रयोग केलो आमी. मागीर तितून एक 10-11 जाणां तरी लेडीज आशिल्ले आनी मागीर अदर चिल्ड्रन आशिल्ले. सो तेजे वयल्यान आनी थोडीं घरां कवर जालीं. मागीर जीं कितें उरलेलीं पळय तेंचे थोडे एक 2-4 उरलेले तितून पर्सनली घरा कडेन वचोन म्हाज्या फ्रेंडांनी तांकां शिकयले. सो त्यामुळे हो जो 88 घरांक कंप्लीट करपाचो आशिल्लो सो जवळ जवळ 95% कंप्लीट जालो म्हणजे आमी म्हणूं शकता की मिशन कुर्टी कंप्लीट जालें. सो कंटिन्यू उरपा जाय म्हणून प्रत्येक म्हयन्याक टुर्नामेंट घेताले. सो ते प्रत्येक म्हयन्याक टुर्नामेंट जाताले. मागीर ते वेगळे वेगळे इनोवेटीव आयडिया वापरूनच जाताले. म्हणजे मदीं आमी टुर्नामेंट घेतलो. फोंडा तालुकाचे जे रेटेड प्लेयर आशिल्ले पळय तांकां थोड्यांक आपयलो. दुसरो आनी एक टुर्नामेंट जालो तितून फक्त अनरेटेडूच आपयले फोंडाच्यान. सो अशें करून ती चेसाची एक्टिविटी वर्सभर चालू आसले कित्याक कोविडा नंतर स्कुलाकूय व्हडलें टेन्शन नासतालें न्ही की एग्जाम आसा चड अभ्यास करपाक जाय. एक वरास बरें घेतलेली. सो आमी वर्सभर म्हणल्यार जवळ जवळ डिसेंबर 22 प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो. सो जवळ जवळ 95% कंप्लीट जाले. खुबशे जाणांचे हेल्प जाले इनडायरेक्ट डायरेक्ट. तशें म्हाजे बरोबर प्रवीण कुर्टीकर म्हणून आशिल्ले आनी 1-2 भुरगे आशिल्ले जे प्रत्येक गजालींक हेल्प करपाक मयंक गावडे आनी प्रतीक गावडे म्हणून. सो हेजो इफेक्ट म्हणल्यार खुबशे जे भुरगे आशिल्ले जे मातशे एवरेज आशिल्ले पळय तेंचे मातसो लेवल वाडलो. इवन शेनवार आनी आयतार एक टुर्नामेंट आशिल्लो पळय बिचोलेम ऑल गोवा तितून तो मयंक गावडे म्हणून आसा पळय तेणी ऑलमोस्ट 6 पॉयंट्स स्कोर केलो आणि कॅटेगरी प्रायजीस दिता कशी अंडर 10, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15. तो अंडर 15 ऑल गोवा सेकंड येयलो
म्हणल्यार हेजो अर्थ कितें जालो, तो जो एक वर्साचो कार्यक्रम आशिल्लो चेसाचो जे कितें रेग्युलर एक्टिविटी आशिल्ली तेजे वयल्यान तेजो लेवलूय वाडलो. ना आनी घेवपाक जाल्यार चॅस जाल्ले पळय फुडें वर्सां तुका स्टार्टींग एज कितें आसली आनी लास्ट एज पर्यंत कितल्या पर्यंत तेंचे लोक आसले जे खेळटाले? आतां लास्ट म्हणल्यार आमी कितें केलें, फायनल जेन्ना सगळो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो तेन्ना आमी अशें म्हटलें की एक फायनल टुर्नामेंट घेवचो, म्हणजे जेणे करून कितें प्रत्येक घरांतलो एकटो तरी पार्टिसिपंट जातलो अशें म्हणून. पूण तितको प्रतिसाद मेळना कित्याक बाकीचे खंय तरी प्रायोरिटीज आसता. म्हणून आमी मागीर कितें केलें, एक मिनी टुर्नामेंट घेतले, एक 2-4 मिनी घेतले, म्हणजे एक 10 घरां आसा तेंचे खातीर एक टुर्नामेंट घेतलो. तितून जवळ जवळ म्हाका दिसता 5-6 लेडीज खेळ्ळी आनी तितून अशी एक लेडीज आसतली ती म्हाका दिसता अरावंड 64 इयर्साची आसतली आनी बाकीचे म्हणटा एक 30चे किंवा 35 भितर आसतले. पूण ती 61 ल्हान भुरगे म्हणल्यार तिजोच एक नातू, म्हणजे जेन्ना आमी तो मिनी टुर्नामेंट घेता पळय तेन्ना आजी आनी नातू दोगांय वांगडा खेळटालीं. म्हणजे तो तेजी एज आसतली, म्हणजे तो अजून 5 इयर्स कंप्लीट जावना आसतली. सो तो बिलो 5 आनी ती मोर दॅन 60, म्हणजे दोगांयची मॅच सुद्दां जाल्ली आसा. एक व्हिडिओ आशिल्लो, सद्या ना तो म्हाजे कडेन. सो ती दोगांय सुद्दां त्याच टुर्नामेंटा खेळ्ळ्या, म्हणजे हायर एज आनी लोवर एज म्हणल्यार आतां. अशें दिसलें की त्या टायमार पळोवपाक जाय आसलें. सो एक्चुअली जर बेजीक जर चॅस खेळपाक जाय किंवा जर कोणाक चॅसान इंटरेस्टेड आहा जाल्यार एज कितें आसपाक जाय किंवा कोणीय खेळपाक शकता, बाय कितें आसता? एक्चुअली एज लिमीट तशें कांय ना शिकपाक. सो म्हाका दिसता एक गव्हर्नमेंट प्रायमरी टिचर एक आशिल्लो, तो पयलीं ताका चेस खेळटाले. हरशीं कशें क्रिकेट बी म्हणल्यार मातशी चड आसताली, पूण तो आफ्टर रिटायरमेंट जेन्ना चेस खेळपाक लागलो पळय तेजे नंतर तेजी कितें जालें, चेसान मातशी आवड आशिल्ली न्ही, तो तेजे नंतर तेणी रेटींग काडलें, म्हणजे आफ्टर 80+ रेटींग काडलें. आफ्टर 80+? कित्याक जर कळपाक जाय जाल्यार 5 वर्साच्या भुरग्याक सुद्दां सादारण कळटा. आतां कोण समजा आतां एक फादर किंवा मदर समजा चेस शिकलेली आसा जाल्यार तुका कितें आसा ते धडे आसा ते पयलूच दिवपाक लागता न्ही. फॉर एक्झाम्पल भक्ती कुलकर्णी, ते एट द एज ऑफ तेजें इंट्रोडक्शन आशिल्लें पळय चेसाचें, ते 2 वर्सां 3 वर्सांचेर ताका खंय तरी फादरा कडल्यान मेळ्ळां आसतलें. म्हणजे तेजी सुरवात केन्ना जाली, 2 वर्सां 3 वर्सांचेर स्टार्ट जाली न्ही. पूण प्रॉपर कितें जर अंडरस्टँड जातलें एक 5 वर्सां जाय न्ही, आनी कितें तर ते पद्दतीन शिकयलें जाल्यार 5 वर्साच्या भुरग्याक जाता. पूण तूं जर फॅमिलींतलोच कोण शिकयत जाल्यार तूं स्टार्टिंगच्यान तुका थोडें कितें एका कितें म्हणटा तेका कितें म्हणटा हें कितें तें, म्हणजे मातशें चेसाच्या धड्याचें, म्हणजे ABCD तांच्यान स्टार्ट जावंक शकता. पूण नॉर्मली 5 वर्सांचेर बरें आसता किंवा 4 वर्सांचेर सुद्दां थोडे आत्मसात करता. पूण अशें कांय ना की अमकीच एज आसपाक जाय. पूण कशें आसा, जेन्ना भुरग्याक कळपाक लागता पळय ते एजींतल्यान तूं शिकोवपाक शकता न्ही. आनी कशें आसा, थोडे भुरगे एक्टीव आसता, ते रोखडेच शिकता. आनी कशें आसता, 5 वर्सां ते 10 वर्सां म्हणल्यार ग्रॅप करपाची जी कॅपेसिटी आसता ती बरी आसता, म्हणजे तुका फास्ट कळटा. कित्याक बाकीचे हेजेर लक्ष आसता, तेंचें कॉन्सन्ट्रेशन थंयच आसता न्ही. सो तो 5 वर्सां भुरगो म्हणपाक शकता. आतां आनीक येता की कॉम्प्युटरा वांगडा चॅस खेळपाक शकता आनी एक मनशा वांगडा. दोगां भितर डिफरंट कितें आसा सर एक्चुअली चॅस खेळप? आतां कितें आसा, ते एक मशीन न्ही. सो मशीन म्हणटरी कशें आसा, तेजे थोडे ड्रॉबॅक आसतले, थोडे तेजे प्लस पॉयंट आसतले, पूण प्रत्यक्षान खेळटा आसतना एक वेगळी मजा आसता न्ही. आनी आमी मॅन्युअली थिंकींग करता न्ही, थंय मशीन थिंकींग करता. सो हांगासर जेन्ना हांव आनी तूं खेळटा तेन्ना आमचे लेवल समान आसता. समान आसता म्हणटरी मातशें एक बरो तालमेल जाता. आनी मशीन आनी हें म्हणलें कितें जाता, तेजें लेवल मातशें हाय जालें, आमचें मातशें लेवल कमी जालें, म्हणजे तूं स्टार्टींग खेळटा लोवर लेवल आसा रोखडीच गेम जाता. सो ते गेमीची जी मजा आसा ती थंय येना न्ही. पूण कशें आसा, जेन्ना तूं एक सर्टेन लेवलार पावता तेन्ना तुका कितें आसा, मशिना वांगडा खेळटा तेन्ना तुका एनालायज करपाक मेळटा. आनी जेन्ना एनालायज करता, आतां कशें आसा, जी आयज आमी गेम खेळ्ळ्या ती आमकां फाल्यां एनालायज करपाक मेळटा किंवा आनी 20 वर्सांनी सुद्दां एनालायज करपाक मेळटा. कित्याक थंय ते गेम जी आमी खेळटा पळय ती नोट करपाक मेळटा. सो चेस अशी एकूच गेम आसा जी काल खेळ्ळी तशीच फाल्यां खेळोन पळोवपाक मेळटा. सो मशिना वांगडा जेन्ना खेळटा तेन्ना कितें जाता, आमकां ती परत एनालायज करपाक मेळटा. सो एनालायज केल्या नंतर आपणाक बरे मूव खंयचे आशिल्ले, किंवा जर आमी समजा जर एक गेम खेळिल्ली आसा ती इंजिनान जर आमकां घातलें जाल्यार बेस्ट मूव कितें आशिल्लो तो कळटा. सो थंय कितें जाता, तुजें स्टडी जाता, तुजें एनालायसीस जाता, म्हणजे तुजें मातशें ब्रेन खंय तरी डेव्हलप जाता. सो तो एक फायदो कंप्युटरा वांगडा खेळटा आसतना जाता. एक्चुअली फायदे कितें कितें आसता चॅस खेळोन? एक चॅस खेळ्ळ्यार आतां चेसाचे बेनिफीट म्हणल्यार इनडायरेक्टली भरपूर आसा. एक म्हणल्यार कितें, थिंकींग पावर वाडटा. आतां आमकां कितें आसा, एक कितें तरी अभ्यासान बस म्हणलें, 5 मिनटां बसलें ना वाज येयलो आतां जायना, अर्द वर, म्हणजे ते कितें आसा,
तुका चेसान इंट्रस्ट असल्या कारणान तूं अर्द वर बसतलो 1 वर बसतलो कदाचित तूं 3 वरां बसतलो आतां ज्यो स्टँडर्ड गेमी आसता पळय तितून ते 3 वरांन सुद्दां सोंपना आनी एक तो लिओन मेंडेसा म्हणून आसा जाणा तूं रिसंटली ग्रँड मास्टर जाला आमचे फोंडा तालुकाची एक टुर्नामेंट आशिल्लो म्हणजे ऑल इंडिया लेवल आशिल्लो सो तेन्ना एक अशी गेम आशिल्ली ती लिओन मेंडेसा आनी एकट्याली 3.5 वरान गेम सोंपपा जाय ती सोंपत ना मागीर ती होल्ड ऑन करची पडली आणि नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करचे पडलो आणि मागीर तो राउंड जाल्या नंतर तेंची गेम घेतल्या म्हणजे तुका थंय पेशन्स 3 वरां 4 वरां बसपाचें पेशन्स जाय न्ही कॉन्सन्ट्रेशनूय आसपाक जाय सो तें तुगेलें खंय तरी डेव्हलप जालें ते आतां भुरग्यांक म्हणल्यार तें पेशन्सूय बी आसना 10 मिनटां जर गेम काबार करता पयल्या न्ही आतां कशें आसा जेन्ना तेंची सुरवात आसता पळय ते कशें कापाकापी केली 10 मिनटान 5 मिनटान सोंपली एक्चुअली कशें आसता आतां T20 खेळटा आमी क्रिकेट तितून कितें मेळटा आमकां कांय ना जें कितें आसता तें खंय मेळटा आमकां टेस्ट मॅचिनानूच मेळटा न्ही सो स्टँडर्ड फॉर्मेट आसा तितून कितें आसा ती गेम आसा पळय ती 1.5 वर किंवा 2 वर किंवा 3 वर चलता रॅपीड आसता पळय ती लेस दॅन 1 अवर आसता आनी ब्लिड्स आसता पळय ती तुगेले शॉर्ट हें आसता 3 मिनटां सो कोणाक पळय ती ब्लिड्स खेळपासून येता आतां हे भुरगे कशे आतां आमी जर फाटल्या आतां आमचें मिशन आशिल्लें पळय तेन्ना आमी 30 मिनटान गेम सोंपयताले कित्याक आमकां अर्दा दिसान कंप्लीट जाता सो तेंकां सगळ्यांक संवय कितें जाल्या बेगीन बेगीन खेळोन ती काबार करपा म्हणजे ती 20 ते 30 मिनटांनी सोंपयताले तेका तीच हॅबीट जाले न्ही तीच हॅबीट जाल्या म्हणटकीर कितें आसतलें ती 10 मिनटान गेम सोंपयता आमी तेन्ना खेळटाले पळय म्हाजो एकटो फ्रेंड आशिल्लो बाबूसो कोटीकर म्हणून तो आनी हांव जर खेळ्ळो न्ही जाल्यार कमीत कमी आमकां 2 वरां लागतालीं मॅच सोंपोवपाक म्हणजे आमी खेळपूच तशें आसतालें ते स्लो स्टार्ट चड थिंकींग सो 2 वरां पेक्षा कमी केन्नाच नासतालें इवन आनी एकटो फ्रेंड सर्वेश कोटीकर म्हणून तो येवन येवन म्हाज्या वांगडा खेळटालो आनी तो कितें करतालो ऑनलायन थोडे ट्रिक्स पळयतालो ओपनिंग पळयतालो रातचो आनी कॉलेजी साकून येतालो आमगेर खेळटालो एक दीस आनी अशें जालें की खेळटा खेळटा म्हाका अशें दिसपाक लागलें हांव हरता म्हणून म्हणजे तेजो मातसो हें बरो जाल्लो आनी तो खंय तरी प्रॅक्टीस करून येतालो आनी आमी मेजताले आं कितले गेमी जाल्यो सुरवातीक जेन्ना खेळ्ळो एक 30-40 तेन्ना मॅक्झिमम हांवूच जिखलो नेक्स्ट पार्ट आशिल्लो पळय तेन्ना सादारण एक तेणी एक 10 मॅची खेळ्ळ्यो जाल्यार एक 5-6 जिखले आसतलो सो एक गेम अशी जाली की आमी 5 वरां खेळ्ळे 5 वरां सकाळी 11 11:30 स्टार्ट जाल्ली पळय ती 4:30-5 जाली पूण लास्टाक गेम हांव जिखलो म्हणजे ती स्लो गेम चल्लेली आनी हांव हरता म्हणटकीर हांव ते विचार करून करून खेळटालो न्ही सो जवळ जवळ 5 वरां तरी खेळ्ळे आसतले सो लिमिटूय बी आसता तशें सो आतां हे भुरगे आसता कितें ते फास्ट खेळटा मरे आनी ती संवय जाल्ली आसा सो 10 मिनटां भितर गेम काबार कितें करता स्टार्ट केली चिंतिना एकामेकाचे मारले तुजो गेलो म्हागेलो गेलो एक्सचेंज केले सो ती बोर्डार तुका कमी गुली उरली कमी गेली उरले म्हणटकीर तुगेली ती इजिली जातली आतां तूं जर ती गेम जर ब्लॉक जाली जाल्यार तुका विचार करचे पडटा न्ही आनी एकटो आशिल्लो म्हणजे संदीप गावडे म्हणून तो सदींच गेम ब्लॉक करून खेळप एक्चुअली ब्लॉक करून खेळप म्हणटकीर कितें जाता ऑपोनंटाक विचार करचे पडटा आनी तुजी गेम मातशी चड लॉंग चलता सो तूं एक्चुअली ती गेम बरी म्हणजे तो ब्लॉक करून खेळटालो मारिनाशिल्लो केन्ना सो तूं भुरगो जर तो शिकपाक जाय आनी तेजे जर मातशें स्कील डेव्हलप जावपाक तो बरी आशिल्ली एक्चुअली स्किल वाडपाक आनी एक्चुअली इंटेलिजन्स वाडपा खातीर स्लो गेम खेळटाय तेजे आनी दुसरें कशें आसा तूं तितून कशें आसा तुका लॉस जाता जिखता सो तुका एक हॅबीट जाता म्हणजे खंय कितें जर सिच्युएशन येयलें जाल्यार तें बेर करपाचें आसता जाल्यार थोडें कितें आसा एकदां कितें तरी नेगेटीव जाल्यार मागीर तोकाची भुमिका घेता सो हांगासर कितें आसता तुका तें खंय तरी हॅबीट जाल्लें आसता परत ते सिच्युएशनान तुवें कसो भायर सरप किंवा तुजे कडेन आतां कितें आसा केन्ना केन्ना अशें जातालें की खेळटा खेळटा क्वीन गेली म्हणटकीर गेम सोंपली गिव अप करताले पुणून तूं जर सारको खेळत जाल्यार ती क्वीन वचोन सुद्दां तूं बरे तरेन खेळपाक शकता म्हणजे तूं लॉस जावपाचे वाटेर आसा तरी सुद्दां जाल्यार तूं बरो मूव सोदून तूं खंय तरी तेजेर मात करपाक शकता सो ते सिच्युएशनान कसो हँडल करप ही खंय तरी कारण चेस म्हणल्यार मातशें लायफान खंय तरी मातशें रिलेट जाता मातशें सो खंय तरी तो इनडायरेक्टली बेनिफीट जाता लास्ट मिशन कोटी आशिल्ली पळय तेन्ना हांव एक गेम खेळ्ळेलो कितें जालें हे मयांक आनी प्रतीक म्हणल्यार मातशें बरें खेळटली प्रतीक वांगडा गेम आशिल्ली म्हाजें कितें आशिल्लें प्रॅक्टीस नाशिल्ली न्ही सो कितें आशिल्लें तेजेर मातशें कितें एक स्ट्रॉंग पोजिशन हाडप अशें म्हाजें आशिल्लें चड विचार करपाचें आतां संवय ना न्ही सो कशें जालें 1-2 मूव चिंतप तेजे वयर ना अशी पोजिशन जाली की हांव चिंत्तालो कितें तो एक रूक मुवमेंट करप आनी म्हाजी गेम स्ट्रॉंग करप ऑलरेडी पोजिशन बरी आशिल्ली पण जालें कितें चुकून हांवें कितें तरी क्वीन दवरली अशे पोजिशनार ती क्वीन मरपाक लागली एक्चुअली म्हाजो मूव कितें आशिल्लो फक्त स्ट्रॉंग पोजिशन चिंत्तालो हांव मेट बी ते चिंतूनाशिल्लें हांवें सो म्हाजो मूव कितें आशिल्लो रूक व्हरोन थंय वचपाचो
2 मुवान मेट जाताले एक्चुअली ते चिंतून आशिल्ले हांवें फक्त स्ट्रॉंग पोझिशन. सो जालें कितें थंय हांवें अशें पोझिशन दवरली की क्वीन मेली म्हाजी. क्वीन मेली म्हणल्यार अरे अकस्मात खंय तरी क्वीन मेली म्हणल्यार सगळें गेलें न्ही. मातसो डायवर्ट जालो. तरी पूण म्हटलें हांवें कितें सांग पळोवया ना हांव गिव अप करपाना हांव खेळटलो. आणि मातशी डायवर्ट जाली पळय सो ते हांव रूख तेवटेन व्हरोन लावपाचो आशिल्लो पळय तो म्हाका लक्षांत येवना. एक्चुअली कितें आशिल्लें तेका खबर आशिल्ली 2 मुवान मेट जाता ती. एक्चुअली म्हाजी क्वीन मरता हरशी. तेणी क्वीन घेवपाची हांवें जर रूख तो व्हरोन दवरलो न्ही 2 मुवान मेट सो म्हाजी क्वीन गेलो ना गेलो कांय फरक पडना पण म्हाजें अटेन्शन डायवर्ट जालें न्ही. मागीर कितें जालें ती क्वीन थंय येयली की म्हाजो एक पॉन मरता म्हणून किंगाक हात लायलो म्हणजे टच टू मूव खेळपूच जाय न्ही. सो जालें कितें हांव जर तो हेवटेन व्हरता जाल्यार ते रूख आशिल्लो म्हागेलो मरता आनी चेकमेट. सो ती गेम हांव हरलो पूण सांगपाचें तात्पर्य कितें आसा खंयचेय परिस्थितीन तूं पॉझिटिव्ह थिंकींग करपाक जाय. गिव अप करपाक जायना. एक्चुअली हांवें समजा एक 2 स्टेपां जर विचार केल्लो जाल्यार कितें आशिल्लें हांव एक्चुअली विनींग आशिल्ली. फक्त म्हाजे तकलेन कितें आशिल्लें मूव कितें आशिल्लो जो रूख आशिल्लो तो थंय व्हरोन लावपाचो इतकोच म्हाजो फुडले स्टेप म्हाजे तकलेन येतलो आशिल्ली. पूण म्हाजें कितें जालें हेवटें क्वीन गेली म्हणून म्हाजें मातशें अटेन्शन डायवर्ट जालें. सो लायफानूय सेम गजाली. सो लायफान कितें कितें घडटा सो पॉझिटिव्ह कितें आसा तें विचार करप नेगेटिव्ह आसा तें आसात पूण तें आनी हें कंपेर करप. एक्चुअली पळय आतां ती म्हाका गेम विनींग आशिल्लें सो ती क्वीन गेली म्हणून एक्चुअली कांय नाशिल्लें पूण हांवें एक मातशें थोडें चिंतपाक जाय आशिल्लें न्ही. सो लायफानूच तशें आहा खंय अप एंड डावन्स आसता किंवा खंय तरी डिसिजन घेतना कन्फ्युजन जाता. सो ते चेस खेळोपान तूं तेजी खंय तरी ब्रेन पावर वाडटा अशें म्हाका दिसता आनी ताजो इनडायरेक्टली जो हेल्प आसा पळय तो अभ्यासानूय खंय तरी जाता. बरोबर. तर आमकां न्ही इवन तूं कॅरियर जेन्ना करपाचें म्हणटा तेन्ना तूं सारकी स्ट्रॉंग डिसिजन घेवंक शकता आनी तूं फुडलो विचार करूं शकता बाबा हेवटच्यान गेलें जाल्यार कितें तेवटच्यान गेलें जाल्यार कितें अशेंय जाता. आनी आतां तुमी ट्युशन क्लासीस सुद्दां घेतात सो आमकां थोडक्यान तेज्या बद्दल आयकपाक जाय. एक्चुअली ट्युशन क्लासीस म्हणल्यार म्हाका दिसता आमी 11-12 जेन्ना आशिल्ले पळय तेन्ना ट्युशन स्टार्ट केल्लें पूण आमची जनशक्ती वेलफेअर एसोसिएशन म्हणून एनजीओ आसा सो तेजे अंडर ट्युशन स्टार्ट केल्लें. म्हणजे कशें जालें म्हाजो एक फ्रेंड जो हायर सेकंडरीन आशिल्लो तो सहज एक दीस म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणपाक लागलो तुमचे थंय ट्युशन घेवपाक शकता. तो नॉट मिटींग आशिल्लो न्ही सो तें आदले वर्सा जाल्लें. सो मागीर दुसरे वर्सा हांवें म्हाजे फ्रेंड आशिल्ले पळय म्हणजे जनशक्तीन जे एक्टीव आसा नरसिंह कुर्टीकर आनी कृष्णांत गावडे सो तांकां हांवें जस्ट म्हणलें सो तेणें म्हणलें हय घेवया. सो मागीर प्लेस खंयची हांवें सजेस्ट केलें म्हणल्यार तेन्ना स्टार्टींग तेन्नाच घराचें हें जाल्लें म्हणल्यार इनॉग्रेशन जाल्लें. सो मागीर म्हणलें हांगाच सर घेवया. सो फर्स्ट इयरा कितें करता आमी जनशक्तीचे जे कोण मेंबर आशिल्ले पळय ते एकटे एक दीस येताले. सो तेन्ना प्रायमरी आनी सगळे बाकीचे आशिल्ले ते मिक्स आशिल्ले. सो 2 वर्सां आमी जनशक्ती म्हणून चलयले. तेजे नंतर मागीर पर्सनलायज जालें. पर्सनल जालें म्हणल्यार मागीर हांव 2 वर्सां जालें न्ही सो थंयच्यान मागीर ते 13-14 आमचे स्टार्ट जाले. सो 13-14 म्हणल्यार तुगेले पयले प्रायमरी थोडे आशिल्ले सो 5th to 10th मेरेन सारकी बॅचीस आशिल्ल्यो. सो तेन्नाच्यान मागीर तें चालू जालें आनी म्हाजे बरोबर म्हाजो फ्रेंड प्रवीण कुर्टीकर म्हणजे नरसिंह कुर्टीकराचो भाव तो आनी हांव मेळून मातशें मॅनेज करताले. सो होल एंड सोल हांवूच पळयतालो आनी तो मागीर परत आनी एक टिचर येवपाक लागली. सो थंयच्यान इल्लें इल्लें स्टार्ट केलें. सो पयलो फी बी आमची सामकी कमीच आसताली आनी मेन इंटेंशन पयलें कितें आशिल्लें आमचे खुबशे भुरगे भायर वयता आनी ट्युशन घेता परत थोड्या कडेन पॉसिबलूय आसना. सो आमचे खंय तरी शिकलेले भुरगे आसा तेंचो खंय तरी गांवांत यूज जावंक शकता अशें म्हणून सुरवात केल्ली. आजुनूय फीस तुमची कमी जाली पर सब्जेक्ट कितें आतां सद्या सुद्दां आमची फी कमीच आसा. इवन आमी 5वेक म्हणल्यार फक्त 5,000 घेता पर इयर. पर इयर. सो थोड्यांक अशें दिसता 5,000 म्हणल्यार कमी म्हणजे थोड्यांक अशें आसता चड पयशे दिता थंय चड बरें आसता कमी दिता थंय मातशें कमी आसता अशें. पूण आमी मातशें म्हणजे मनी मेकींग अशें केन्ना जावना की आमी तितूंतल्यान खंय तरी इनकम करतले आनी आमचें खंय तरी हें करता अशें नाशिल्लें. सो ते बेजिकली सोशली अशेंतल्यानूच स्टार्ट केल्लें. सो मेंटालिटी मागीर तशीच उरली. सो आमकां ते चड खंय तरी पयशे घेवचे अशें दिसना. सो खंय तरी जे निडी आसा तांकां खंय तरी यूज जावनी खंय तरी आमचो खंय तरी हातभार लागोनी अशें म्हणून आमी ते कमीच फी दवरलेली. सो थंयच्यान आमी ते आजून म्हणजे जवळ जवळ आतां सुद्दां 5वेच्यान 5,000च घेता. इवन 10थाक सुद्दां जर फोंडा एरियेन घेता जाल्यार ते म्हाका दिसता टिब्बलीन किंवा चोब्बलीन आसतले. थोडे कडेन प्रोफेशनली आशिल्ले ते ओके पूण थोडे अशे आसा आमचे सारकेच ट्युशन घेता वयल्यान आमचे पेक्षा बरें म्हणटा पूण रिजल्ट पळोवपाक गेल्यार तितको खासूय आसना. आतां आमचे तुमच्या लागता न्ही प्रत्येक वर्सा 100% लागता म्हणजे 5-6 वर्सां जालीं 100%. फक्त 2020
एक फेल जाल्लो तो म्हण कशें आसलें एक्चुअली तो कमीच आशिल्लें तेजें एज्युकेशन म्हणल्यार 8वीक सुद्दां जर म्हटलो जाल्यार ताका तितकें रिडींग तितकें फ्लुएंट नाशिल्लें पूण तो खंय तरी इल्लो इल्लो मागीर इन्क्रीज जालें तेगेलें पूण आमची स्पान कितें आसा तो जे पोजिशन आशिल्लें तें ओके आसा पूण पेरंट्साचें एक्सपेक्टेशन वेगळें आसता पेरंट्साचें कशें दिसता आतां 8वी पर्यंत पास जाता एक्चुअली ते मातशें मिसअंडरस्टँडींग एक्चुअली कॉन्सेप्ट गव्हर्मेंटाचो ओकेच आसा पूण ते इम्प्लिमेंटेशन तसो जायना न्ही पूण भुरगे आनी पेरंट वेगळो अर्थ घेता म्हणजे 8वी पर्यंत आतां भुरगे कशें चिंता 8वी पर्यंत फेलूच जायना न्ही म्हणजे कितें करता हे अभ्यास कित्याक करपाक जाय पास जाता न्ही म्हणजे ते एक्चुअली रिवर्स इफेक्ट जालो एडवर्स इफेक्ट जालो सो तो एक हे सोडला जाल्यार बाकीचे 100% आतां सुद्दां मॅक्झिमम 79 फर्स्ट आयला एक्चुअली हांव एक्सपेक्ट करतालो की 80 पूण तेगेल्या मदीं मातशे अप एंड डावन्स आशिल्ले पूण ते हिसपान तो बरो काडला उरलेले एक फर्स्ट क्लास 10 जाण आसा 10 जाण म्हणल्यार सगळे 68 प्लस म्हणजे सादारण हांव वीक अशें म्हणटालो म्हणजे 9th सुद्दां तेंचे पेपर उरलेले सप्लिमेंटरी उरलेले मागीर तेणी ते क्लियर केले आनी 10वी पावले ते सुद्दां 50 प्लस आयले सो सगळे 50 प्लस आयले म्हणजे टोटल अराउंड 17 आशिल्ले म्हणजे 14 जाण आशिल्ले ते पयलुच्यान म्हणजे जुनाक स्टार्ट जाले पळय जून ते आशिल्ले मागीर 2-3 जाण आशिल्ले ते मागीर लेटर ऑन जॉइन जाले सेकंड हाफाक जाले थोडे 2-3 आसा म्हणल्यारूच जाले 2-3 म्हयने म्हणजे जानेवारी पूण सगळ्याचो जर रिजल्ट पळयलो जाल्यार ओके आसा म्हणजे म्हाका डावट आशिल्ले ते 2 जाण भुरगे जेंचे पेपर उरलेले कित्याक ते मातशे टफ आसता न्ही कित्याक तेंकां कितलेंय म्हणल्यार तेंचे हॅबीट जाल्ले आसता आनी कोरोनाच्या नंतर सामकेंच हें अभ्यासांतल्यान पयस जालें आनी मॅथ्स म्हणल्यार आनी डिफिकल्ट सो सगळे पास जाले लास्ट इयरूय सगळे पास जाले ते रिपीटूय सगळे पास जाल्ले इवन 19-20 आमी कितें केल्लें सकाळचे मॉर्निंग ट्युशन घेताले 5 ते सकाळी बसीर वचत सर दादा वयद्याचे भुरगे बी आशिल्ले कितें करताले सकाळी 5 ट्युशनाक येताले तेजे नंतर 7 स्कुलाक वताले म्हणजे म्हाजो फ्रेंड रवींद्र कुर्टीकर आसा म्हणून तो घेतालो सो इंटेंशन कितें आशिल्लें ते मैथिली चव्हाण म्हणून एकटें भुरगें आशिल्लें तें मातशें हायर सायड आशिल्लें आनी तो फेल जाला म्हणटा पळय तो भुरगो आनी एकटो ते मातसो लोवर आशिल्ले सो 5 स्टार्ट करलें म्हणल्यार कशें 9th जाले नंतर रोखडेंच स्टार्ट केल्लें आमी रिजल्टाक बी लावनाशिल्ले कित्याक मातशें खबर आशिल्लें की 2 जाण भुरगे आसले आनी हांव जावपा जाय आनी ते पयलींच्यान येताले एकटो भुरगो आसता आनी दुसरेच्यान येतालो आमचे कडेन सो सकाळी ट्युशन घेवप परत जे रेग्युलर ट्युशन आशिल्लें तें सांजचे 5 आसतालें सो एक्चुअली सकाळी 2 वरां जालीं परत सांजची 2 वरां जालीं म्हणजे कशें आशिल्लें जे बरे शिकपी आशिल्ले ते खंय तरी 90 प्लस किंवा 95 खंय तरी किंवा तेजे पेक्षा हायर जावनी अशें इंटेंशन आशिल्लें आनी हे मातशे जे कोण लोवर आशिल्ले पळय ते खंय तरी मातशे बऱ्या मार्कांनी पास जावनी अशें इंटेंशन आशिल्लें म्हणून आमी तेन्ना 5 स्टार्ट केल्लें आनी मागीर तें 94 पॉयंट समथींग येयल्लें म्हणजे नियर टू 95 इवन मॅथ्सांक तेका 97 पडलेले म्हणजे चडशे पेपर 90 प्लस जाल्ले फक्त एक इंग्लीश कितें तरी 89 आशिल्ले आतां ते सद्या सायन्स करून मागीर आतां इंजिनियरिंगान जॉइन जाला म्हणल्यार IT करता सो आतां एक 4-5 वर्सां सारकें म्हणजे सारकें बसलां कशें बेसिकली पेरंट्स तकलेन जाय की त्या भुरग्यांक ऑनलायन शिकोवंक गावता न्हू ऑनलायन शिकोवनी सो आमकां मातशें डिफरन्शिएट करपाक जाय की ऑनलायन कितले भुरग्यांक इफेक्ट पडटा आनी ऑफलायन डिफरन्स कितें जाता ऑनलायन आनी ऑफलायन शिकोवप आतां पळय जेन्ना आमी स्कुलान सुद्दां म्हणलें जेन्ना टिचर शिकयता तेन्ना भुरगे कितें करता फुडें जे बसलेले आसता तेंचें लक्ष सारकें आसता फाटल्यान बसले ते कितें करता मस्ती करता म्हणजे तूं जेन्ना ऑफलायन दवरता तेन्ना जर ते इंट्रस्टान ते जे कितें शिकोवन घेवपाक जाय तें घेयना किंवा घरा कडेन वचोन ते रिवायज करपाक जाय ते करना मागीर तेजो ऑनलायन इफेक्ट कितें आसतलो सो कोविडाच्या टायमार बी थोडे ऑनलायन एटेंड करताले थोडे मोबायलां खातीर खंय तरी एटेंड करपाक शकनाशिल्ले पूण तेंचें लक्ष कितलें आसतलें सो ऑनलायन तुका तितको फोकसूय पडना न्ही वन वे जाता न्ही तें 2 वेज जायना सो भुरग्यां कडेन लक्ष तुका दिवपाकूय तशें मेळना सो जरी भुरगो जर बसलो ऑनलायन तरी सुद्दां तेजें लक्ष आसा काय ना तें पळोवपाक मेळटा सो ऑनलायन आनी ऑफलायन म्हणल्यार खूब फरक आसा सो ऑफलायन म्हणल्यार तुका कितें आसा वेवस्थीत भुरग्यां कडेन लक्ष दिवपाक मेळटा समजा जर ते खंय तरी लक्ष दिना जाल्यार तेंकां मदीं मदीं इंटरप्ट करून खंय तरी डायवर्ट करपाक जाता जेणे करून ते लक्ष दितले सो ऑनलायन जे कोण एवरेज भुरगे आसतले किंवा जे कोण खरेंच बरे आसा पळय तेंकां कदाचित फायदो जातलो पूण जे बिलो एवरेज आसा तेंकां खंय तरी पॉसिबल ना न्ही सो ऑफलायन आनी ऑनलायन तुका ते कंपेरिजन करप म्हणल्यार खूब हें आनी सर एक्चुअली न्यू एज्युकेशन पॉलिसी येयला बरोबर सो तेजे म्हणलें तुमच्या हिसपान ती कशी पॉलिसी आसा आनी एक्चुअली थोडक्यान सांगता एक्चुअली चड म्हाका म्हायती ना पण कशें आसा थंय
एक चॉयसूय आसतलो की तुका हे सब्जेक्ट डिफिकल्ट वता जाल्यार ते घेवप ना, जे तुका आवडटे आसा तेच घेवप, किंवा कशें आसा हांव सायन्स स्टुडंट म्हणल्यार सायन्स स्टुडंटाक जर सायन्स घेवपाक जाय जाल्यार तुका तें कितें आसतलें, मॅथ्स आसतलें, मागीर फिजिक्स आसतलें, केमिस्ट्री आसतलें, आनी कॉमर्स म्हणल्यार एकाउंटींग आसतलें, इको आसतलें, किंवा BA म्हणल्यार जे लँग्वेजीस आसतले किंवा हिस्ट्री बी तशें आसतलें. पूण हांगासर म्हाज्या हिसपान म्हणजे एज पर माय नॉलेज की तूं समजा एक सायन्स स्टुडंट आसा, तुका जर दुसरो एक सब्जेक्ट घेवपाक जाय कॉमर्साचो किंवा आर्ट्साचो, जाल्यार तो घेवपाक खंय तुका तरी ऑप्शन मेळटलें. म्हणजे म्हाका जो लायक आसा तो सब्जेक्ट घेवपाक मेळटलो, म्हणजे चॉयस आसतलें खंय तरी. Actually आनी खूब म्हाका बरें अशें दिसता की आर्ट्स सायन्स आनी कॉमर्स तशें आसपाचें ना, डायरेक्ट सब्जेक्ट चॉयस आसतलो. ऍक्च्युली बरें आहा. एक्चुअली बरें आसा. लास्टाक कशें आसा, आमी कशें यूज करून घेता तेजेर आसा न्ही. आतां कशें आसा, तूं समजा प्री प्लॅन केलो आनी तूं जर फुडें गेलो, आतां फॉर एग्जांपल आतां जी पॉलिसी येवपाची आसा ती जर म्हाका पयलूच कळ्ळी जाल्यार हांव वेवस्थीत प्लॅन करून वेवस्थीत वचपाक शकतलो. समजा म्हाका डिसायड करपाक टायमूच ना जाल्यार खंय तरी ताजो रिवर्स इफेक्ट जावंक शकता न्ही. सो एक्चुअली जी पॉलिसी आसतली ती ऑब्वियसली स्टुडंटा खातीर बरीच आसतली. आणि ऍक्च्युली ते पॉलिसींची नॉलेज भुरग्यांक धाकटून बरी गावना, म्हणजे ऍक्च्युली प्रॉपर जाल्यार अशी गावना. ती खंयसून गावपाक शकता किंवा कोणा कडल्यान रेफर घेवपाचें ह्यो गोश्टी खबर नासता भुरग्यांक. कितें म्हणटा? जे पॉलिसीज आसता खबर, जे गव्हर्नमेंटाचे येतात किंवा असतात पळय भुरग्यांक ज्यो स्किम्स आसता त्यो. मोस्टली भुरग्यांक कळना, कोणाक विचारपाचें आनी कोणाक विचारपाचें ना. ते मोस्टली खंयसून गावपाक शकता. एक्चुअली खुबशे भुरगे आतां पास आउट जाले की खूब जाण विचारता की जॉब मेळपाक जाय, कशें जॉब मेळपाक जाय, म्हणजे अवेलेबिलिटी कशी मेळटली. एक्चुअली कितें आसता, आमचे कडेन साधन सुविधा मिडिया सगळें आसता, म्हणजे ऑलरेडी प्रोविजन आसता, पूण आमी ते ग्रॅब करना. आतां स्टुडंट म्हणल्यार रिडींग हॅबीट आसपाक जाय. रिडींग जर हॅबीट आसत तुजें जाल्यार तुका कितें आसा, एक्सटर्नल नॉलेज मेळटा. आमी कितें करता, एकाडेमिक्साकूच आसता, किंवा आमी सोशली वचना, किंवा जे स्कुलान वेगळे वेगळे एक्टिविटी आसता पळय त्यो आमी पार्टिसिपेट जायना. एक्चुअली ते पार्टिसिपेट जावप म्हणल्यार तुका नॉलेज मेळटा, तुजे वेगळे वेगळे स्कील आसा त्यो डेव्हलप जाता. सो टीव्ही जर पळयता आमी, टीव्ही पळयली जाल्यार आमी कितें करता, जाय ते पळयना. पिक्चर जाल्यार पिक्चर पळयतले, न्यूज लागले जाल्यार बंद करता. एक्चुअली ते घेवपाक जाय न्ही. सो आतां गव्हर्नमेंटाचे पोर्टल आसा, ते पोर्टल जे आसा पळय ते एक्चुअली इजी आसा हरशीं. आतां भुरगे पळय फेसबुकार आसा, वॉट्सअपार आसा, इंस्टाग्रामार आसतले, फाल्यां सकाळीं ट्विटराकूय आसतले. हें सगळें तांकां खबर नासतालें, ते सगळें आत्मसात करता, ते बरे तरेन यूज करता. मोबायलान स्नॅपचॅट म्हणून आसा, सो ते डायरेक्ट एपूच इन्स्टॉल केल्लें आसा. इन्स्टॉल केलें म्हणटकीर बटन दामलें म्हणटकीर कळ्ळें. आतां म्हाका सुद्दां कळनासतालें, त्या भुरग्यांक कळटा स्नॅपचॅट यूज करपाक. म्हणजे तुमी ज्यो गजाली तुमी केन्ना आयकत ना त्यो तुमी रोखड्योच ग्रॅब करता, कित्याक तें तशें मातशें एक फेवरेबल जर जालां. आतां पोर्टल आसा, पोर्टल जर म्हणलें जाल्यार कितें आसा, एकदां लॉगिन केलें म्हणटकीर इजी. पुणून तें कोणाक तरी विचारतले आनी तितून लॉगिन करतले, कोण करना. हें कितें रेडिली अवेलेबल आसता न्ही, मोबायलाचेर डायरेक्ट आसता. बटन दामलें म्हणटकीर सगळें जालें. फेसबूक एक लॉगिन केलें, तुका यूज करपाक कळटा. ते यूज करून करून कितें जाता, आतां मोबायल सगळो तांकां भुरग्यांक यूज करपाक कळटा. इवन हांवें अशें पळयलां, म्हणजे म्हाजो बाचो सुद्दां 5वी पावचे पयलूच मोबायल सगळो कळटालो म्हणल्यार कितें, तो मोबायल हातीन आसता म्हणटकीर गेमी खंय आसा वाचूंक कळना, पूण ते खंयच्यान खंय वचपा तें भुरग्यांक सगळें खबर आसता. सो तशें हांगासर पोर्टल आसा गव्हर्नमेंटाचो, त्या पोर्टलान जर गेले जाल्यार A to Z स्टुडंटा खातीर खंयच्यो स्किमी आसा, जे एडल्ट आसा किंवा जे 80+ आसा तांकां स्किमी कितें आसा, ते सगळ्यो स्किमी थंय मारीत जाल्यार कळटा. सेम GOG.in तोच पोर्टल आसा, पूण आमी कितें करता, तितून वचोन ते पळयना न्ही. एक्चुअली थंय तुका अवेलेबल आसता. सो नॉलेज ही खंयच्यान घेवपाची इन सरावंडींग. आतां पेपर वाचपा जाय, पेपर वाचप सुद्दां म्हणल्यार तुका खंय तरी नॉलेज मेळटा. आतां हांव फाटल्या वर्सा फूल इयराक भुरग्यांक विचारलां, गोंयचो गव्हर्नर कोण, कितले जाणांक खबर आसा. एक्चुअली आमी जेन्ना जॉबाक एंट्रन्स दिता पळय तेन्ना आमी स्टडी करता, प्रिपेर करता फाल्यां एग्जाम. एक्चुअली कितें आसा, तूं शिकता शिकता करपाक जाय न्ही तें. सो तूं जेन्ना 8वी 9वी आसा म्हणल्यार सादारण मॅच्युअर्ड जाता. सो एज्युकेशनान तुका जें कितें आसा तें तुवें आत्मसात करपाक जाय, किंवा आपूण 12वी नंतर कितें करतलो तें तेन्नाच स्टार्ट जावं जाय न्ही. सो तूं जर ते पोर्टलाचो यूज करीत जाल्यार तुका ते स्किमी खंयच्यो आसा ते मेळटा. इवन नर्सींग समजा तूं भायर करतलो जाल्यार तुका स्कीम प्रोवायड केल्ली आसा न्ही. भायर जाल्यार तुगेले ते ट्युशन फीज आसा ते भरता न्ही. सो आमी तें पळोवपाक वचना, आमी खंय तरी कोण तरी मंत्र्या कडेन वयतलो, कोण तरी आनी खंय वयतलो. एक्चुअली तूं जर शिकलेलो आसा जाल्यार तूंच पळोवपाक शकता, पूण थोड्यांक कितें आसता, अवेरनेस आसना. आतां इवन सुदेश गावडे स्वयं मित्र म्हणून आसा,
तो आतां पंचायतीन बसलेलो आसता एवरी म्हाका दिसता सॅटर्डे सेकंड आनी फोर्थ आसता आमचे पंचायतीन. तर खुबशे जाणां सांगतात हरशीं पूण कितले जाण तेजे बेनिफीट घेवपाक वयता किंवा त्यो स्किमी आसा त्यो खंय तरी आपणाक मेळपा जाय जाल्यार कितले थंय संपर्क सादता. एक्चुअली ते सगळे स्किमी तुमच्या दारान पावपा जाय म्हणून ती प्रोविजन केल्लें आसा न्ही. थोडे स्वयं मित्र आसा ते बरेंतली बरी हें करता म्हणल्यार सगळे जितके स्किमी आसा ते गांवां पर्यंत पावपाक जाय म्हणून खंय तरी तेंचो प्रयत्न आसता किंवा तेंचें हें जें काम दिल्लें आसा तें बरे तरेन चलता. पूण आमचेय खंय तरी हांगासर जबाबदारी की आमी खंय तरी थंय तेजो यूज करून घेवपा जाय आनी थंय तरी पेरंट्साचो थोडो रोल आसता. आणि आमचो एक मेन मुद्दो की तुम्ही खुबशा सोशल लोकांक इन्वॉल्व आसा सोशल वर्क करता तुम्ही बेसिकली जेन्ना स्टार्ट केल्लें पळय ते सगळ्यात मोस्टली थोडे रॉंग म्हणना बट आपण सोशल वर्क करून मागीर पॉलिटिक्सान वयतलो आनी कितें अशा विजन आसा तुमची विजन स्टार्टींग कितें आसता तुमी कित्या खातीर सोशल वर्क करता. एक्चुअली कशें बेज आमची आरएसएस वयल्यान आमी खंय तरी येयल्ले आसा आनी खंय तरी त्यो जबाबदारी घेताले म्हणल्यार आमकां कितें तरी करपाचें किंवा कितें तरी ऑर्गनायज करपाचें खंय तरी मातशें दिसतालें. आनी जशें म्हाजें बालपण आसा किंवा म्हाजें जें एज्युकेशन लायफ आसा तें स्ट्रगल हांवें पळयल्या. म्हणून म्हाका अशें दिसतालें की आतां चिंतलें जाल्यार अशें दिसता ते टायमार कांय स्कीम नाशिल्ल्यो काय कितें. इवन हांवें केन्ना तरी एक दीस मामाक विचारलें तो म्हणटा ना तें म्हाका खबर ना म्हणजे आयडिया ना. मागीर आनी एकट्याक कळना ना आमकां स्किमी आशिल्ली ती आमी घेताले ती. सो खंय तरी कशें आशिल्लें ऑर्फन चायल्ड म्हणल्यार खंय तरी एक जे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता वॉर्ड रिप्रेझेंटेटिव्ह जावं आनी कोण आसता पळय एक्चुअली तेणी हेल्प करपाक जाय आशिल्लें किंवा ज्यो स्कीम आसा त्यो खंयच्यो दिवपाक शकता तें कोणी पळोवपाक जाय आशिल्लें जे कोण सिनियर आशिल्ले तेणी खंय तरी कित्याक ऑर्फन म्हणल्यार कांय खबर आसना बिलो 18 इयर्स न्ही. सो कोणी तरी सांगपाक जाय आशिल्लें हें कर तें कर किंवा तें खंय तरी आतां जशें जॉब दारां हाडून दिता पळय तशें खंय तरी जावपाक जाय आशिल्लें. पूण आतां ते कित्याक दारां हाडून दिता तेंचे एक वोट बँक क्रिएट जावपाक जाय किंवा ते खंय तरी मातशें हें जावपाक जाय म्हणजे इन रिटर्न कितें तशें न्ही. सो मेनली कशें आसा तें जर तुका जर स्किमी बी जर कळपाक जाय जाल्यार तुवें जावन प्रयत्न करपाक जाय न्ही. कित्याक तुवें जर प्रयत्न करूं ना जाल्यार तुका कांय कळपूय बी ना तशें. सो ज्यो स्किमी आसता पळय त्यो जर आपणाक मेळपाक जाय जाल्यार आपणेन ट्राय करप बरोबर कशें कितें मेळटले त्यो आनी तेजो उपयोगूय तसो करून घेवपाक जाय. मेन प्रश्न आला की तुम्ही सोशली काम करता हय. खंयपर्यंत केला आतां ते वयल्यान कितें जालें की खंय तरी एक म्हणल्यार चॅसान आवड आशिल्ली दुसरें आरएसएस आशिल्लें म्हणल्यार तेजे वयल्यान आमी खंय तरी संस्था स्थापन केल्यो किंवा ऑर्गनायजेशन जालें किंवा खंय तरी क्लब जाले. सो आतां हांव सद्या अजिंक्य स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब हो आमचो 25 ते 30 वर्सां जाली आसतली. सो ते आमी पयलीं कितें तरी क्रिकेटूच खेळटाले. सो क्रिकेट खेळटाले म्हणटरी कितें सहज तें जालें मागीर खंय तरी क्लब जालो क्लबाक कितें तरी नांव दिवपाक जालें. सो इनिशियली आमी वेगळे वेगळे एक्टिविटी घेता म्हणजे क्रिकेटीन आसा म्हणल्यार ऑब्वियसली सिंगल विकेट आमी अजिंक्या खातीर अजिंक्य चॅम्पियन म्हणून घेताले. बाकीचे ऑल गोवा टुर्नामेंटूय घेताले. तेजे नंतर आमी आरती कॉम्पिटिशनूय बी घेतलेलें आसा. रिसेंटली आमी म्हणजे 4-5 वर्सां पयलीं रांगोळी कॉम्पिटिशनूय घेतलेलें. आनी आमची सद्या चालू एक्टिविटी आसा ती म्हणल्यार आकाशकंदील स्पर्धा आसा ती आजून नॉन स्टॉप चालूच आसा. पयलू कशें आशिल्लें पयलू जे आमचो कुट्टी गांव आसा किंवा पिसगांव आसा तितके पुर्तीच मर्यादीत आशिल्ले. मागीर ऑल गोवा सो जवळ जवळ 23 ऑल गोवा जाले. सो ती आमची एक्टिविटी नॉन स्टॉप चालूच आसा. तेजे नंतर सरस्वती कला मंडळ जे फाटीं आमी 2018 सिल्वर जुबली सेलिब्रेट केलें. एक्चुअली चड वर्सां जाली आसतलीं. सो तो फोक ग्रूप आसले कारणान आमी वेगळे वेगळे कॉम्पिटिशनां मारल्या म्हणजे ऑल गोवा फोक डान्स कॉम्पिटिशन आसतालें तितून एज ए ग्रूप आमी पार्टिसिपेट जाताले. रिसेंटली प्रायजांय बी मेळ्ळ्या. मागीर 2000 म्हाका दिसता 8 केन्ना स्टार्ट जाल्ले पळय शिगमो उत्सव तेन्नाच्यान तितून पार्टिसिपेट जावप मागीर तितून आमकां खंय तरी प्रायजीस मेळ्ळ्या. मागीर तेजे नंतर आमी स्वता ऑर्गनायजूय केल्या कॉम्पिटिशनां जेणे करून कशें आसा जे आमचें गोवन कल्चर आसा तें खंय तरी टिकोवन उरतलें आनी फुडले पिळगेकूय खंय तरी पावतलें. रिसेंटली हांव चड इनवॉल्व ना सद्या एज ए आर्टिस्ट पयलू आसतालो 2014 मातशें कमी जाला. पूण तेजे नंतर 1-2 टर्म हांव प्रेसिडेंट म्हणून आशिल्लो. सो फाटीं ते एक वर्कशॉप घेतलेलें जेणे करून जे आमचे गांवचे भुरगे आसा पळय तांकां तो फोक डान्स शिकपाक मेळटलो जशें लॅम्प डान्स आसतलो वीरभद्र आसतलो घोडेमोडणी आसतले गोफ आसतले किंवा मुसळ डान्स आशिल्ले. सो ते खंय तरी जे आतां येणारी पिळगी आसा तांकां शिकयलें म्हणटा ते खंय तरी कंटिन्यू जातले. सो ते जालें. मागीर
ग्राम विकास समिती म्हणून आसा ती जेन्ना आमी कॉलेजीन आशिल्ले म्हणजे 98-99 फॉर्म जाले. कृष्णा गावडे, अनिल कुर्तीकर आणि हांव तिगूय मेळोन अशें उलयता डिस्कशन जालें आनी अशें दिसलें की खंय तरी जे आमचे स्टुडंट आसा आमच्या गांवांत जे 10वी पास जाता, 12वी पास जाता किंवा ग्रॅज्युएशन जाता तेंचे खंय तरी फेलिसिटेशन जावचें असो म्हणून विचार येयलो. सो बेश्टेच काय आमी हें करूं शकना न्ही, फंक्शन केलें आनी दिलें. सो कितें तरी एक ऑर्गनायझेशन जाय म्हणून आमी कुर्टी विकास म्हणून समिती स्थापन केली. आतां ती ग्राम विकास म्हणूनच चलता. सो आतां अंदू आसा ते 25वें वर्स आसा. सो प्रत्येक वर्सा आमी जे 10th स्टुडंट किंवा 12th स्टुडंट किंवा ग्रॅज्युएट जाता किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट जाता अशे स्टुडंटाचें फेलिसिटेशन जाता. आनी गेलीं कित्येक वर्सां जालीं आमी ते 19 डिसेंबराकूच जाता. फक्त कोविडाक लागून मागीर ते जानेवारीक जालें आनी लास्ट इयर खंय तरी आमी 19 डिसेंबराक घेवन जानेवारीक जालें. पूण बाकीचे जितके वर्सां आशिल्ले 21 वर्सां सुमार ते 19 डिसेंबराकूच जाला. आनी सुरवातीक आमी 3 जाण सुत्रधार आशिल्ले, बाकीचे एक 10-12 जाण आशिल्ले. सो वेगळे वेगळे एक हें केल्लें आमी म्हणजे आर्ट वेगळें डिपार्टमेंट केल्लें, स्पोर्ट्स वेगळें डिपार्टमेंट केल्लें, अशें डिपार्टमेंट केल्लें. म्हणजे एम कितें आशिल्लें वेगळे वेगळे फिल्डान खंय तरी हातभार लागतलो, कितें तरी तितून कॉन्ट्रिब्युशन जातलें. ते फिल्डा मार्फत कितें तरी ऑर्गनायज जातलें, कितें तरी कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज जातलें. इवन आमी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन म्हणजे अजून चालूच आसा, मागीर एसे रायटींग, मागीर पत्रलेखन, इवन आमी डिबेट कॉम्पिटिशन सुद्दां घेतलेलें आसा एक वर्स, जेणे करून जे ज्वलंत विजय आसा पळय तेजेर खंय तरी चर्चा. परत कोयणे बारांनी सुद्दां स्पर्धा घेतलेली आसा. फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आमी फंक्शना पयलीं चडशे फॅन्सी ड्रेसूय करता. सो वेगळी वेगळी कॉम्पिटिशन आमी ते संस्थे मार्फत करता. तशेंच जे कोण म्हणजे प्रोफेशनल फिल्डान कोणी कितें अचिव्हमेंट केलां किंवा जे कोण टिचर जाले आनी जॉबाक लागले किंवा B.Ed कंप्लीट केलां किंवा MBBS कंप्लीट केलां किंवा लॉ समजा ग्रॅज्युएट आसा जाल्यार तेंचेंय फेलिसिटेशन केलां. जेणे करून कशें आहा कोण तरी देख घेता अशें तांकां दिसता आनी तांकांय खंय तरी प्रावड फील जाता की आपणेन कितें तरी अचीव केलां आनी आपले कोण तरी खंय तरी देख घेता आनी आपले खंय तरी फेलिसिटेशन करता. म्हणजे तेकाय खंय तरी बरें दिसता. आनी दुसरो आनी एक उद्देश कितें, ते जे पर्सन आसा, जी पर्सनॅलिटी म्हणजे जी प्रोफेशनल आसा ती जे फेलिसिटेशन केले नंतर तेजे कडल्यान कोणाक तरी बाकीचे जे भुरगे आसा ते खंय तरी प्रेरीत जाता. आतां एक डॉक्टर म्हणल्यार आमी तेजे ब्रीफ इंट्रो करता, सो तेजे वयल्यान एक डॉक्टर जातलो जाल्यार तेजी क्वॉलिफिकेशन कितें आसता हेंवूय कळटा. सो इनडायरेक्टली कितें आसा ती नॉलेज तेंचे कडेन पास जाली. सो आपूण कशें आसता आमी सदां कितें सचिन तेंडुलकर, म्हाकाय बी सचिन तेंडुलकर जावपाक जाय अशें म्हाजे तकलेन आसता. सो जेन्ना सचिन तेंडुलकराक जेन्ना पळयतलो हांव तेन्नाच म्हाज्या तकलेन विचार येतलो न्ही. धोनीक पळयले नंतरच धोनी सारको आपूण जावचो असो हांव विचार करतालो न्ही. सो तेंचे जेन्ना फेलिसिटेशन जाता तेन्ना तेंचे फेलिसिटेशनूय जाता प्लस हेंकाय खंय तरी तेजे कडल्यान प्रेरणा मेळटा आनी नॉलेजूय मेळटा. म्हणजे ते विचार करूं शकता आपुणूय तसोच जावचो काय म्हणून. इवन आमी पयलो कॅरियर अवेअरनेस म्हणून एक तरी प्रोग्राम घेतालो किंवा एक डिस्कशन अशें म्हणून घेतालो. इवन हो जो 19 डिसेंबराचो फंक्शन आशिल्लो तो आमी पोस्टपोन केलो, 26 जानेवारी घेतलो. सो तेन्ना सुद्दां एक गेस्ट आशिल्लो तेणें कितें म्हणलें, जितके आमचे वाठारान एज्युकेटेड पर्सन आसा पळय तेंची केन्ना गेट टुगेदर घेता काय म्हणून, म्हणजे देवण घेवण जाता न्ही. हेजे पयलीं आमी घेतलेले म्हणून रिसेंटली कमी आसा मातशें. म्हणून कॅरियर अवेअरनेस म्हणून आमी जर थंयच्यान न्ही जाल्यार खंयच्या तरी ट्युशना मार्फत म्हणजे खंयच्यान तरी खंयच्या ऑर्गनायझेशनान नाल्यार खंयच्यान तरी आमी तें करता. इवन ट्युशनाक म्हणलें जाल्यार टिचींग कॉम्पिटिशन आमचें एवरी इयर जाता. जवळ जवळ म्हाका दिसता 15-16च्यान स्टार्ट जाल्ली. सो इंटेन्शन कितें, भुरग्यांक फुडें येवन एक कॉन्फिडन्स येवपाक जाय आनी कशें उलोवप आनी कशें कितें तें खंय तरी तांकां मातशी तिवूय स्कील डेव्हलप जावपाक जाय अशें म्हणून आमी ते घेताले. सो इवन चेस टुर्नामेंटूय घेताले. वेदीक मॅथ्सचो जो वर्कशॉप आसा तो एवरी इयर घेता. म्हणजे इंटेन्शन कितें की आमचे कडेन जी नॉलेज आसा ती भुरग्यां कडेन पावप किंवा आमी तेजें प्रोविजन करप जेणे करून तेंची खंय तरी स्कील वाडटली, तेंची खंय तरी नॉलेज वाडटली आनी तांकां खंय तरी फुडलें कॅरियर घडोवपाक खंय तरी मदत जातली अशेंच इंटेन्शन आसता. इवन लास्ट मार्चांक अजिंक्य स्पोर्ट्स क्लब आनी ग्राम विकासाचे जॉयंट कोलॅबोरेशन आमी फर्स्ट टायम अभंग स्पर्धा घेतलेली. अभंग स्पर्धा अभंग गायन. एक्चुअली इतके वर्स केन्नाच जावना. एक्चुअली टेम्पल आसा, टेम्पलान एक्चुअली भजन बी एवरी मंडे जाता. एकट्या फ्रेंडाक हांवें जस्ट म्हटलें मागीर तो कितें म्हणपालो, तशें तुजे सारकी तकलें आमची चलना न्ही किंवा आमच्या तकलेन तुजे सारकें तशें इनोवेटीव आयडिया येना न्ही अशें म्हणपा. एक्चुअली म्हाका 5-6 म्हयने पयलीं आशिल्लें तें की
एक तरी अभंग स्पर्धा जावची, म्हणजे एकदा हांवें स्टार्ट केलं म्हणटरी परत नेक्स्ट इयर जावं शकता, किंवा रिलेटेड गायन रिलेटेड कितें तरी जावं शकता. सो हांवें एक गायक आशिल्लो तेका धरलो, आनी एक फ्रेंड आशिल्लो, म्हणजे ते मातशे पॉझिटिव्ह आसताले. सो तांकां दोगांक म्हणून दवरलेलें बरें. मागीर तो म्हाका म्हणपा कितें तरी ऑकेजन जाय न्ही. मागीर जेन्ना हांगासर वर्धापन दिन आशिल्लो पळय तेन्ना म्हाजे तकलेन येयलें एक म्हयन्या पयलीं, आनी ताका म्हटलें यो येतर म्हणपाक लागलो. मागीर तें कितें आशिल्लें, खंय तरी फायनान्शियल हेल्प जाय, बाकीच्यो गजाली आसा. सो तें आमकां एक वेन्यू मेळ्ळो आनी ऑकेजनूय मेळ्ळें. सो आमी अभंग गायन स्पर्धा गेली फर्स्ट टायम, आनी प्लस जे आरती लेडीज ग्रुप आसता किंवा जेंट्स ग्रुप आसा अशे आरती ग्रुप आपयल्ले. सो आमच्याय गांवांत एक आरती ग्रुप तयार जाल्लो तेन्ना. सो 2 लेडीज आरती ग्रुप आनी 2 जेंट्स आरती ग्रुप, तेंचे फक्त परफॉर्मन्स आशिल्लें. आनी ती एक स्पर्धा जाली. वनू घेवपाचें आशिल्लें, पण मागीर खंय तरी बाकीचे रिजन्स आसता न्ही, सो तेका लागून घेवपाक मेळना. इवन अशें आशिल्लें की थोडीं जी 15 वर्सां सकयल आशिल्लीं ती म्हणटा बाई आमकां ना. म्हणजे आमी कितें व्हडल्यांकूच दवरलेलीं न्ही, फर्स्ट टायम न्ही, खंय तरी मातशें सारकें मॅनेज जावपाक जाय. प्रयोग म्हणल्यार एक्सपिरियन्स खंय तरी मेळो जाय न्ही तो. सो फुडें कालांतरान जर तसो विशय येयलो जाल्यार एक वेळ आमी करोके घेवं शकता, किंवा ती जे डिमांड करताले 15 वर्सां सकयल तेंकांय घेवं शकता. म्हणजे फर्स्ट टायम घेतलेलें. तुमच्या लायफ जर्नीन खुबशे अवॉर्ड्स गावला, खुबशे सक्सेस गावलो आहा. सो तुमच्या खातीर एक अवॉर्ड किंवा तुमच्या खातीर मेमोरेबल मुमेंट्स खंयचे आसले लायफाचे तुमच्या मेन म्हणल्यार अवॉर्ड्स तुमकां खुबशे गावले आसा डिफरंट फिल्डांत सुद्दां. सो अवॉर्ड खंयच्या जाग्यार सक्सेस म्हटल्यार कितें तुमच्या खातीर, तुमचे मेमोरीज तुमकां अजुनूय आठवण येतात, थोडक्यान सांगचे. एक्चुली म्हाजें पार्टिसिपेशन तशें प्रत्येक फिल्डान कमीच आसतालें, पूण मोजकें. इवन जेन्ना स्कुलान 5वेक गेला पळय, स्पोर्ट्सान हांव केन्ना पार्टिसिपेट जायनाशिल्लो. तरी पूण कितें तरी जावपाक जाय म्हणून हांवें कितें केल्लें, लाँग जंप आनी हाय जंप घेतलेली, जस्ट पार्टिसिपेशन म्हणून. परत 6वे म्हणलें तें म्हाजे कडेन जायना न्ही, सो चल रनिंगाक घेवया. सो रनिंगाक म्हणून पार्टिसिपेट जाल्लें. पूण तेजे नंतर बाकीचे एक्टिविटीज केन्ना हांव तसो चडसो पार्टिसिपेट जावना. मागीर चेसान आशिल्लो म्हणून 10वेक जेन्ना चेस टुर्नामेंट घेतलो तेन्ना पार्टिसिपेट जाल्लो. तेजे पयलीं घेताले आसतलो, पूण सराक खबर नाशिल्लें आमी खेळटाले म्हणून. मागीर 11th-12th जेन्ना जालें तेन्ना कॉलेजींतल्यान रिप्रेझेंट केल्ले आमी, प्रायजीस मेळोना एज ए ग्रूप म्हणून. मागीर तेजे नंतर कॉलेजीन जेन्ना पावले तेन्ना तशें खंय स्पेशल अशें पार्टिसिपेशन नाशिल्लें, पूण एक वेजिटेबल कार्विंग म्हणून कॉम्पिटिशन दवरलेलें, आनी हांव जस्ट म्हणून पार्टिसिपेट जाल्लो. म्हाका ते प्रायजाचें बी तशें कांय नाशिल्लें, पूण लकिली म्हाका तितून सेकंड प्रायज मेळ्ळें. आनी आनी एकट्यालें बरें जाल्लें, पूण कितें जालें तिणी दोग जाणांनी मेळोन केलें, एकट्यानूच करपाचें आशिल्लें. आनी म्हाका जेन्ना सेकंड प्रायज मेळ्ळें तेन्ना जे म्हाजे फ्रेंड आशिल्ले ते विचारपाक लागले तूं खंय शिकपाक बी वता. एक्चुअली म्हाका कांयच आयडिया नाशिल्ली, आनी तेन्ना फर्स्ट टायम कळ्ळें म्हाका की खंय तरी तें शिकपाक मेळटा, कोण तरी शिकयता म्हणून. तशेंच जेन्ना यस-वायक आशिल्लें पळय, क्रिकेट आमी ऑलरेडी खेळटाले, पूण थंय मातशें कमीच आसतालें न्ही, सो तेन्ना क्रिकेटीन जस्ट खेळपाचो म्हणून खेळ्ळो हांव. म्हणल्यार चड तशें इंट्रस्ट नाशिल्लें न्ही. जालें कितें, फर्स्ट मॅच जी आशिल्ली पळय तितून म्हाजो एक फ्रेंड आशिल्लो, तेका एका ओव्हरीक 25 रन मारले. सो जो कॅप्टन आशिल्लो तेणी म्हाका विचारलें काय कितें जालें खबर ना. तेणें म्हणलें 2 बॉल घालून पळय. सो म्हाजे ते सारके विकेट टू विकेट बॉल आशिल्ले, आनी मातशे पेसी मातशे आशिल्ले सादारण. सो नेक्स्ट मॅचीक तेणी म्हाका घेतलो. सो मागीर ते वर्सा म्हणजे विकेट बी काडले आसतले, म्हाका याद ना. म्हणजे बॅटींग तशी म्हाजी हें नाशिल्ली, बॉलिंग मातशी आसली. आनी ते वर्सा म्हाका दिसता इंटर क्लास जी कॉम्पिटिशन आशिल्लें पळय ते मागीर आमी विनर जाले. इवन म्हाका याद आसा की थर्ड इयराक किंवा सेकंड इयराक आमचे थंय लॅबान प्रॅक्टिकल चलतालें, आनी आमचे पार्टनर आसताले न्ही. एक लेडीज पार्टनर आशिल्लें म्हाजें, म्हाका दिसता केळलयांत तें दिव्या भरतन म्हणून. सो जेन्ना प्रॅक्टिकल चलतालें पळय मोस्टली सगळें आमी करताले. म्हणजे हांव आनी तें म्हणलें जाल्यार हांव मोस्टली सगळें करतालो. लास्ट पार्ट कितें उरता पळय तेका मागीर वॉच करपाचें आसा वॉच कर, आनी आमी मागीर थंय खेळपा वचप. इवन एकदां म्हाका याद आसा की आमकां रेड क्रोम करपाचें आशिल्लें. सगळें प्रॅक्टिकल आमी कंप्लीट केलें, आनी मागीर रेड क्रोम जेन्ना क्रिएट जाला पळय, फॉर्म जाला पळय, तो मागीर ओव्हनान ड्राय करपाक दवरपाचो आसतालो. सो हांवें कितें केलें, तें केले नंतर आमी तो ओव्हनान दवरलो ड्राय जावपा खातीर. तेका थंय बशिल्ले आनी हांव खेळपाक गेलो. म्हणजे ती आजुनूय याद जाता की जेन्ना तुका क्रिकेटीक जेन्ना लव आसता पळय तेन्ना बाकीचे तूं गजाली मातशे खंय तरी एडजस्ट करून हें करता. सो ती लायफ आशिल्ली. तशें जेन्ना RSSन म्हणलें जाल्यार आमकां एक कॉम्पिटिशन घेता आमचे आमी.
इवन तेन्ना म्हाका याद आसा की एकदां आमी सूर्य नमस्काराचें कॉम्पिटिशन घेतलेलें. जज आशिल्लो तो भायर येयल्लो आनी म्हाका फर्स्ट प्लेस मेळ्ळी. तशें रांगोळी कॉम्पिटिशन एकदां शाळेन आशिल्लें, म्हणजे 1-2 वर्सां जाले आसतले. एका वर्सा हांवेन पार्टिसिपेट जालें. एक्चुअली म्हाजे पेक्षा बरे आर्टिस्ट म्हणजे पोर्ट्रेट बी घालपी बरे आर्टिस्ट आशिल्ले. तरी सुद्दां जाल्यार म्हाका सेकंड प्लेस मेळ्ळी. म्हणजे कशें आशिल्लें, हांवेन सिनरी घातलेली. सिनरी आनी पोर्ट्रेट म्हणल्यार मातशें वेगळें आसलें. पोर्ट्रेट म्हणल्यार कितें आसा, मातसो दोळो फील जालो, मातसो हें कितें जाल्यार तर खंय तरी मातसो मायनस जातली. पूण एक्चुअली हांव बरो आर्टिस्ट न्ही, तरी सुद्दां जाल्यार म्हाका सेकंड प्रायज मेळ्ळें. तशें आमी पयलू आकाश कंदिलाची स्पर्धा घेताले आनी भुरगे सदीत म्हणटा म्हाका सदीत लेट जाता म्हणून. म्हणजे ऑर्गनायझरूय आमी आसताले, पार्टिसिपंटूय आमी आसतालीं आनी हांव सदीत लेट पावतालो. म्हणल्यार कितें आतां म्हागेलें सोंपत नाशिल्लें. एक वर्स मागीर गेलें थंय वचोन बाकीचें कॉम्पिटिशन केलें आनी म्हाका तेन्ना मागीर सेकंड प्रायज मेळ्ळें. म्हणजे तेन्ना कशें आशिल्लें, सुरवात न्ही आनी लोकल न्ही. हांवें बरें एक घर दाखयल्लें, घराक खंय तरी गार्डन दाखयल्लें, सायडीक खंय तरी एक देवाची एक खोलीशी दाखयल्ली. ती एक मेमोरेबल. म्हणजे अजुनूय म्हाका याद आसा की म्हाका तेन्ना एक सेकंड प्रायज मेळ्ळेलें. तशेंच कॉम्पिटिशनांनी भरपूर भाग घेतला पूण लिमिटेड. तशें चड खंय तरी प्रायजीस मेळ्ळ्या किंवा आनी अशें तशें कांय ना. सो तें एक याद आसा. आनी तशें बाकीचें म्हणल्यार चॅसान म्हणल्यार फोंडा तालुका चॅस टुर्नामेंट जाल्या. सो फोंडा तालुका चॅस टुर्नामेंटाक इवन म्हाका 5th प्लेस सुद्दां मेळ्ळा. इवन एक तर केन्ना तरी 9 मेळ्ळा. मागीर जेन्ना बरो परफॉर्मन्स आशिल्लो तेन्ना 5th प्लेस मेळ्ळा. हरशीं ऑल गोवा बी हांव पार्टिसिपेट जातालो पूण तशें खास प्रायजीस ना. पूण एकदां अशें जाल्लें की 2007 हांव खेळ्ळेलो आनी तेन्ना म्हाजो पीक लेवलचो आशिल्लो. इवन 4th राउंडाक एकटो म्हाज्या वांगडा पडलेलो पळय, तो बरो खेळपी अस्नोडकर म्हणून, सुमित अस्नोडकर. तेजे वांगडा हांव जिखलो. एक्चुअली तो हरशीं बरो खेळपी. परत तेच टुर्नामेंटान एकदां कार्तिक मुचंडी म्हणून पडलेलो म्हाज्या वांगडा आनी म्हाजो इतको बरो खेळ जालो की बाकीचे सगळे "अरे तूं जिखतालो मरे, तूं कितें केलें काय" म्हणून. म्हणजे तेजे कडेन 1.5 मिनीट काय 2 मिनटां आनी म्हाजे कडेन 7 मिनटां आनी म्हाजे कडेन तेन्ना क्लॉकीचेर खेळपाची प्रॅक्टीस नाशिल्ली आनी म्हाजे कडेन 2 पीस एक्स्ट्रा आशिल्ले. म्हणजे ओपनिंगूच बरी जाल्ली. तेका अक्षरशः घाम काडलेलो. तो म्हाका दिसता तेन्ना एक वेळ टॉप बी आसतलो तेन्ना. पूण तो एक बरो टुर्नामेंट सो जाल्लो. इवन बाकीचें म्हणल्यार कशें पोजिशन पळयल्यार कळटा न्ही. सो हांव जिखोकूच जाय. सादो भुरगो खेळत जाल्यार जिखोकूच जाय. सो ती एक मातशी हें की सारकीच याद आसा म्हाका. कित्याक अजुनूय याद आसा म्हाका. कित्याक तशी हें जाल्लें न्ही तें. सो अशे खूब मुवमेंट आसतले की हें जालें आसतलें. मागीर सद्या गांवांत कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन आसात. कितें तरी बारीक नाल्यार कितें तरी टुर्नामेंट जावं किंवा एक ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन. म्हणजे आतां सद्या कितें आसा, एक 7-8 वर्सां थोडे अशे हें आसा की हांव स्वताच करता. म्हणजे हांव इनिशिएटीव घेता, बाकीच्यांचो सपोर्ट आसता. सो एवरी इयर आमी रांगोळी कॉम्पिटिशन, बाकीची कॉम्पिटिशनां, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनां किंवा इवन वेगळी वेगळी कॉम्पिटिशनां घेता. सो ते सगळ्या गांवांक खबर आसा न्ही. सो श्री कृष्ण कला मंडळ म्हणून एक आसा पळय, तांणी मागीर म्हाका हांगासर तेंचे एन्युअल फंक्शन आशिल्लें तेन्ना तेणी म्हाका फेलिसिटेट केल्लो शालांनी हें करून. तशेंच रिसेंटली म्हणल्यार जेन्ना आमचें मिशन कंप्लीट जालें चेस इन एवरी हावस, तेन्ना फोंडा तालुका चेस असोसिएशनान स्पेशल म्हाका मोमेंटो दिवन आनी म्हणजे वेवस्थीत फेलिसिटेशन केल्लें. बाकीच्यांक जस्ट जे कोण हेल्प केल्ले तांकां एक खंय तरी भेटवस्तू दिवनूच केल्लें. पूण जेन्ना कोणाक खंय तरी एवॉर्ड मेळटा तेन्ना एक आपूण जें कितें केलां तेजे खंय तरी एक दाखलो मेळ्ळ्या भशेन जालें आनी कितें एक बरें दिसता की आपले कोण तरी देख घेता किंवा खंय तरी आपणेन कितें तरी बरें केलां, समाजा खातीर कितें तरी बरें केलें, हेजें खंय तरी एक मनाक खंय तरी समाधान मेळटा. आनी म्हाजें चडशें कशें आसा की खंय तरी त्यो ज्यो गोश्टी आसा, जें कितें काम आसा तें केले नंतर खंय तरी सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. इवन म्हाजो एकटो फ्रेंड आसा LIC एजंट, तो म्हाका सदीत कितें म्हणून उलो मारता, MLA. म्हणजे कितें तो म्हणजे चडशें कशें आसता, जे पॉलिटिकल आसता पळय ते खंय तरी कितें तरी करता, मागीर ते खंय तरी सोशल मिडियाचेर घालता आनी तेजे वयल्यान मागीर कितें तुजी पब्लिसिटी जाता न्ही. म्हणजे तुका खंय तरी गुडवील तयार. तो म्हाका सदीत कितें म्हणटा, तूं कितें इलेक्शनार रावपा, म्हणजे तो कुट्टीचो MLA असं म्हणून म्हाका तो सदीत हाक मारता. म्हणजे तेका म्हागेलें सगळें खबर आसा आनी फेसबुकाचेर बी सगळें दिसता न्ही जें कितें अपलोड करता तें. सो एक्चुअली खंय तरी एवॉर्ड मेळप म्हणल्यार खंय तरी प्रत्येकाक समाधान कशें आनी ते जर तो डिजर्व करता आनी तेका मेळटा जाल्यार खरेंच ती एक आनंदाची गजाल कशी. आनी तें केले नंतर मागीर तुजे बाकीचे जे आसा पळय
तांकां खंय तरी प्रेरणा मेळटा आनी खंय तरी चला आपुणूय तशें कितें तरी करचें अशें खंय तरी दिसता. इवन आतां टुर्नामेंट घेता पळय आमी टीम टुर्नामेंट घेता. सो फर्स्ट टुर्नामेंट तो लास्ट इयर जाल्लो जानेवारी. तेजे नंतर म्हाका दिसता हांवें टीम टुर्नामेंट 2-4 तरी घेतले. पुणून हांगासर ते एक्टिविटी घेतल्या नंतर म्हाका एक एक्सपेरिमेंट करपाक मेळटा. इवन हांवें जेन्ना फर्स्ट टीम टुर्नामेंट घेतलेलो पळय तेन्ना कितें आशिल्लें तें एक एप डावनलोड करपाचें आशिल्लें आनी एक्चुअली तें कशें ऑपरेट करपाचें म्हाका खबर नाशिल्लें. पूण म्हागेलें कशें आशिल्लें समजा म्हाका जर प्रॉब्लेम येयलो जाल्यार हांव मॅन्युअली काडटलो टिमी पॅरींग आनी तो करतलो अशें, कित्याक गावचें न्ही. कितें मिस्टेक जालें म्हणून म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना, हांव हँडल करूं शकता. फक्त एक 5 मिनटान जाता ते एक 20 मिनटां चड लांबूंक शकता अशें म्हणून घेतलेलें. आनी हांवें 4 रावंड घेतले आनी 5वो रावंड घेवपाचो आशिल्लो. एक्चुअली म्हाका खबर ना तितून ते एप्लिकेशना विदाउट लायसन 4च रावंड मेळटा म्हणून. सो 5व्या रावंडाक कशें येयलें जाल्यार हांव समजलें कितें हांवें कितें मिस्टेक केली काय म्हणून. मागीर ते मैथिली चव्हाण म्हणून आसा पळय ते मातशे इंटेलिजंट न्ही, सो तेजे हेल्प घेतलें हांवें. आनी कशें आसता तें एक टीम दुसऱ्या टिमी वांगडा रिपीट जावपा जायना. परत ते पॉयंट्स प्रायज जावपाक जाय न्ही, टॉप आसा ते टॉपूच पडपाक जाय. सो तेजे हेल्पान मागीर हांवें 5थ रावंड मॅन्युअल पॅरींग केलें आनी मागीर तो 5थ रावंड हें केलो. पूण टुर्नामेंट सक्सेसफूल जालो. म्हणल्यार तो फर्स्ट टायम जाला हांगासर ऑल ओव्हर जर फोंडा म्हणलो जाल्यार फर्स्ट टायम. तेजे नंतर नेक्स्ट टुर्नामेंट जाल्लो पळय तेन्ना मागीर हांवें परत ते एप आसा पळय लायसन घेवपाचे प्रयत्न केलो आनी मागीर तें कळ्ळें की तांकां पेमेंट करपाक जाय. पूण मागीर तो पेमेंट जावना आनी टुर्नामेंट आदले दिसा घेवपाचो आशिल्लो आनी म्हाका मेल मागीर येयल्या आनी ती फॉरेनांतल्यान ट्रान्जॅक्शन जावपाक जाय आशिल्ली. मागीर पूण तेणी कितें केलें विदाउट पे म्हाका लायसन कोड एलाव केलो. पूण तें म्हाका मागीर कळ्ळें. मागीर हांवें तो तसोच टुर्नामेंट घेतलो. म्हणजे आयज हांव तो म्हणजे फर्स्ट टायम म्हणल्यार आतां म्हणजे एक्चुअली फोंडा एरियेन सुद्दां म्हणलं न्ही आमचो जो फोंडा तालुकाचो सेक्रेटरी आसा पळय तो दुसरे एपान घेता किंवा विल्सन क्रूज म्हणून आसता दुसऱ्या एपान घेता. पूण हो जो एप आसा पळय स्विस मॅनेजर म्हणून कोणूच घेयना हांगासर. सो हांवें तो म्हणजे हें म्हाका एक्सपिरियन्स करपाक हांगासर संदी कशें मेळ्ळी. म्हणजे तेंचे खातीर हांवें टुर्नामेंट घेतलो पूण म्हाका कितें तरी शिकपाक मेळ्ळें आनी कितें तरी वेगळें करपाक मेळ्ळें. म्हणजे आतां तेजे नंतर हांवें 2-4 टुर्नामेंट तरी घेतले. इवन आतां प्रेसिडेंट फोंडा तालुका आसा पळय तेणें म्हाका कितें सांगलां 24 जुनाक स्कूल टुर्नामेंट जावपाचो आसा फोंडा, सो तूं तें घे मॅनेज कर म्हणून. सो एक म्हाका ती एक संदी कितें शिकपाची, कित्याक ते एप म्हणल्यार मातसो कटकटीक आनी कशें आसा तुका ते बारीक बारीक गजाली म्हणल्यार तुका खबर आसता न्ही, सेटींग भरपूर आसता. इवन म्हाका कळटा तें कळटा तें चेडूं सुद्दां आसा पळय मैथिली चव्हाण तेका जर आतां पॅरींग कार्ड म्हणल्यार तेका कळटा किंवा बाकीच्यो जर गजाली एकदां टुर्नामेंट स्टार्ट जालो सपोज सर ताका जर कर म्हणलें जाल्यार तेका कळटा. जाल्यार कशें जाता म्हाजे कडेन नॉलेज आसा ती हांवेंच दवरली, दुसऱ्याक दिवना जाल्यार कांय फायदो जायना न्ही. सो हांवें कितें केलें नेक्स्ट टुर्नामेंट म्हाका खेळपा मेळ्ळो. कारण जेन्ना एक टुर्नामेंट आशिल्लो पळय तेन्ना हांवें सगळें सेटींग केलें आनी तें आशिल्लें न्ही तेका कळटालें. सो पॅरींग बिरींग तेणें सगळें तेणी केलें आनी कोचिंग म्हणल्यार जेन्ना मिशन कोटी आशिल्लें तेन्ना मिलिंद गावडे म्हणून कोचिंग दिवपाक हांगासर येतालो. सो तो थंय आर्बिटर म्हणून रावलो आनी हांव खेळ्ळें त्या टुर्नामेंटाक. सो तेका थोड्यो गजाली कळटा. इवन फाटीं एक टुर्नामेंट घेतलेलो म्हाज्या भाच्याक हांवें बेश्टेच मातशें म्हणून सांगलेलें कित्याक तेन्ना LIC मार्च मंथ आशिल्लो आनी म्हाका कितें तरी काम आसल्यार वचपा पडलें न्ही आनी म्हाका खरेंच काम आशिल्लें. तरी पूण तेका सांगलें हांवें नेक्स्ट रावंड जावचे पयलीं हांव पावता म्हणून. तेका हांवें भाच्याक मातशें वयल्या वयर सांगलेलें पूण रावंड तेंगेलो मातसो 5 मिनटां बेगीन सोंपलो. हांव वाटेरूच आशिल्लो दिसता. जाल्यार तेणी पॅरींग काडलें मागीर. म्हणजे कितें अशें म्हाका कळटा तेणें हांवें बेश्टेच म्हणून दाखयल्लें पूण तेणें तें आत्मसात केलें, याद दवरलें आनी तेणी पॅरींग बी काडलें आनी थोड्यो गजाली तेका आतां कळटाय बी. आनी तें एक मातशें वेगळें. म्हणजे आमी हांगासर ट्युशन म्हण तूं जावं बाकीचें म्हणजे सगळें संपर्कान आसा. म्हणजे तुका कितें तरी करपाक मेळटा आनी तेजे बरोबर तुकांय कितें तरी शिकपाक मेळटा. आनी हांव कितें करतां एक कितें चॅलेंज आसा जाल्यार एक्सेप्ट करता हांव. कित्याक आतां हांव सुद्दां तेंकां कितें सांगता तुमकां जर समजा खंयीय फंक्शन आसलें खंयीय कितें तरी एक्टिविटी आसली जाल्यार ती एटेंड करप. एटेंड केल्या नंतर खुबशी नॉलेज तुका मेळटा. इवन तें कितें जाता तुमगेलें जर स्कील वाडपा जाय, नॉलेज वाडपा जाय, रिडींग म्हणल्यार सामकें रेगुलर आसपाकूच जाय. ते एकाडेमिक्साचेंच आसपाक जाय अशें ना. तूं स्टोरी बूक वाच किंवा आमचे पेपर हांगासर हाडलेले आसता ते न्यूज पेपर वाच, अदर बुक्स वाच, कित्याक तुका खंय तरी कॉन्टेंट मेळटा न्ही. आतां जे बरे बरे रायटर जाल्या किंवा जे पोयमी बरयता ते कशें पॉसिबल आसा की खंय तरी तुगेलें तें रायटींग आनी रिडींग आशिल्लें म्हण तेंगेलें ती खंयची तरी नॉलेजीन भरपडला आनी ती बरोवपाक शकता. इवन आमचे एक ट्युशन स्टुडंट आसा ते जेन्ना जेन्ना कितें बर्थडे आसत आनी कितें आसत एक ते पोयम कशी बरयता. हांव तेका कितें म्हणटा तूं पोयम आसा पळय ती पोयम खंय तरी नोट करून दवरता बुकार काय कितें. म्हणजे तें एक्चुअली स्टेटस म्हणून घालता
पूण तेजे कडेन ती एक कला आसा, स्कील तेणें डेव्हलप केल्या. सो इवन आतां तें बी.एड करता म्हणजे टिचिंगाक वचपाचें. सो तें आतां लेखान बी करता. एकदां ते गेलो लेख सुद्दां म्हणजे तेणी एक कॉम्पिटिशना खातीर तेणी लेख बरयल्लो. मागीर तो पेपराचेरूय पब्लीश जालो टिचरीचे हेजे वयल्यान. सो खंय तरी तुजें वाचन जर आसत, ती वाचन संस्कृती आसा ती जर तुगेली जर चालू आसत जाल्यार खंय तरी हें जाता. सो जाता तितकें खंय तरी नॉलेज एक्वायर करप, ते एवॉर्ड मेळपाक जाय म्हणूनच कितें तरी काम करप अशें ना. पूण कितें आसा एक तुका खंय तरी स्टेटसूय मेळटा, कित्याक तुवें कितें तें केल्लें तेजो एक तुका खंय तरी एक समाधान मेळटा. म्हणून खंय तरी तुजेरूय फरक पडटा, पुणून जी येणारी पिळगी आसा सो तेजेरूय खंय तरी फरक पडटा. कित्याक तेका एवॉर्ड मेळ्ळो म्हणजे ते खंय तरी अमक्या अमक्या एवॉर्ड मेळ्ळो. कित्याक एवॉर्ड मेळ्ळो? सो आपुणूच तशें करूं शकता काय कितें म्हणजे दुसऱ्याक खंय तरी प्रेरणा मेळटा. सो एवॉर्ड मेळप सुद्दां म्हणल्यार खंय तरी खूब मोठें समाधान कशें. सर तुमच्या कडेन इतले लायफाचे एक्सपिरियन्स आसा भितरल्यान तुमच्या खातीर लायफ म्हटल्यार कितें एक्चुअली थोडक्यान सांगचें. हो एक ट्रिकी क्वेश्चन. लायफ म्हणल्यार कशें आसा, आतां तूं सक्सेस केन्ना म्हणूंक शकता? जेन्ना तुका जशें जाय तशें जर तें घडलें जाल्यार तूं लायफान आपूण सक्सेस जालो असो म्हणपाक शकता अशें म्हाका दिसता. कित्याक कशें आसा, तुजें एक्सपेक्टेशन भरपूर आसतलें पूण सदींच फुलफील जालें आसतलें अशें ना. तूं फायनान्शियली सेक्युअर्ड आसतलो तशें ना, किंवा तूं फायनान्शियली स्ट्रॉंगूय आसा म्हणून तूं तो सक्सेसफूल अशें म्हणूंक शकना. कित्याक आतां अशें आसता की तुजे कडेन फायनान्शियली तूं स्ट्रॉंग आसा, तुजे कडेन सगळ्यो सुविधा आसा, पूण तुजें हेल्थूच जर सारकें ना जाल्यार तें कितें कामाचें. पूण खंय तरी कितें तरी केले नंतर तुका खंय तरी पर्सनल सॅटिस्फॅक्शन मेळपाक जाय. सो हें खंय फायनान्शियली जर म्हटलें जाल्यार ते एक बाय प्रॉडक्ट असो म्हणपाक शकता. म्हणजे जिवन जगता आसतना पयशांची थंय खंय तरी गरज आसा. पयसोच म्हणल्यार सर्वस्व अशें न्ही. सो तूं जर तुज्या जिवनान जर सॅटिस्फाय आसा जाल्यार तूं कदाचित सक्सेस असो म्हणूंक शकता. तुमच्या चॅसान खंय पर्यंत सहभाग आसले किंवा तुमचे अचिवमेंट कितें आसले थोडक्यान आमकां सांगपाक जाय. एक्चुली म्हाका पयलींच्यान चॅसाचो इंट्रस्ट आशिल्लो. सो चॅस म्हणल्यार म्हाका लायक आशिल्लें. इवन म्हाका जेन्ना ग्रॅज्युएशन जालें पळय तेन्ना आमी युनिवर्सिटी लेवलाचेर खेळपाक वयताले. तेन्ना म्हाका अशें दिसतालें की चॅसा लागून खंय तरी लॉ कॉलेजीन वचप काय कितें, म्हणजे ग्रॅज्युएशन केले नंतर लॉ करप काय कितें, म्हणजे कित्याक फक्त म्हाका थंय खेळपाक मेळचें म्हणून. म्हणजे तो इंट्रस्ट म्हाजो. इवन हांव पेडणे ते काणकोण सगळ्याक भोंवला. म्हणजे म्हाजे बरोबर कोण भोंवनाशिल्ले, हांव एकटोच असो आसा की चडसो टुर्नामेंटांनी पार्टिसिपेट जातालो. सो जेन्ना आमी 2012 फर्स्ट कोचिंग घेतलें पळय तेन्ना हर्ष कुर्टीकर आनी सात्वीक केरकर हे दोग जाण भुरगे तितून आशिल्ले. आनी तेंकां म्हाका दिसता ते कॅम्पसाच्यान शिकले नंतर तेणी प्रॅक्टीस चालूच दवरलेली. आनी जेन्ना जेन्ना टुर्नामेंट हांगासर हांव ऑर्गनायज करताले ते प्रॅक्टीस करताले घरा कडेन. आनी तेंकां सात्वीक केरकर म्हणून आसा तेका 9थाक आसतना रेटींग मेळ्ळी, सो स्टँडर्ड रेटींग मेळ्ळी. आनी हर्ष कोर्टीकर तेजेच बरोबर शिकलेलो, वयल्यान एक दीस लेट येयल्लो तो. सो तेका नेक्स्ट इयराक रेटींग मेळ्ळी. सो आतां ते ऑल गोवा बी आसत जाल्यार वता आनी केन्ना प्रायजूय मेळ्ळ्या तेका. तशेंच जवळ जवळ हांवें उल्लेख केल्लो मयंक गावडे, तो फाटल्या फोंडा तालुकाकूय पार्टिसिपेट जाल्लो आनी तेका प्रायज मेळिल्लें कितलें 6वें का 7वें प्रायज मेळिल्लें आनी 6 पॉयंट काडले. इवन जेन्ना आमी स्टेजीर बसले तेन्ना जो प्रेसिडेंट आशिल्लो तो बरो खेळटा मरे हो, म्हणजे एक्चुअली खरेंच तेणी इम्प्रुवमेंट केला. आनी तेका फाटल्या वर्सा तो खंय तरी रॅपीड रेटिंगाक पार्टिसिपेट जालो. पयले जे टुर्नामेंट आशिल्ले पळय तेन्ना रेटींग मेळना, पूण तेका दुसऱ्याच कॉम्पिटिशनाक रेटींग मेळ्ळें. म्हणजे जे रॅपीड रेटींग आसा पळय तें मेळ्ळें. एक्चुअली जर कुट्टी म्हणलें जाल्यार हांव फर्स्ट प्लेयर आसा जेका स्टँडर्ड रेटींग मेळ्ळा 2014. तेजे नंतर रॅपीड रेटींगूय मेळ्ळा आनी तेजे नंतर ब्लिट्जूय मेळ्ळा. कित्याक तेन्ना एक चॅसाचे टुर्नामेंट जालें तेजे बरोबर ती ब्लिट्जूय दवरलेली आनी ते ब्लिट्ज खेळपाक म्हाका संदी मेळ्ळी आनी इमिडिएटली म्हाका ते ब्लिट्जूय मेळ्ळें. म्हणजे हांव सद्या हांगासर फर्स्ट प्लेयर आसा जेका स्टँडर्ड रेटींग आसा, रॅपीड रेटींग आसा आनी ब्लिट्जूय रेटींग आसा. तशेंच सर्वेश कोर्टीकर म्हणून आसा तेकाय रॅपीड रेटींग मेळिल्ली आसा. सो सद्या स्टँडर्ड रेटेड प्लेयर आमी 3 जाण आसा, हांव, सात्वीक आनी हर्ष. आनी रॅपीड रेटींग म्हणल्यार मयंक आनी सर्वेश आसा. सो एक समाधान की आमचे जे भुरगे आसा म्हणजे आमचे गांवचे भुरगे आसा तेंकां खंय तरी रेटींग मेळ्ळें. आनी जर ऑल ओव्हर गोवा म्हटलें न्ही जाल्यार एक 500 सुमार रेटींग मेळ्ळेले प्लेयर आसतले स्टँडर्ड रेटींग. पूण फोंडा तालुको असो आसा जितून फाटींच आमचे डिसेंबर म्हणल्यार 99 आनी 100 रेटेड प्लेयर जाला. म्हणजे आमचें तेंवूय एक मिशन आशिल्लें की
100 रिटेल प्लेयर फोंडा एरियेन जावचे. सो ऑलमोस्ट फोंडा एरियेन 100 रिटेल प्लेयर डिसेंबर म्हणल्यार जाले. जेन्ना स्टार्ट जाल्ली तेन्ना हार्डली म्हणजे अमोग नमशीकर बी तेन्ना मेळ्ळेले पळय तेन्ना हार्डली ते 3 जाण बी रेटींग मेळिल्ले प्लेयर आशिल्ले. सो इवन फोंडा तालुका जर म्हटलें जाल्यार जेन्ना तालुका एसोसिएशन फॉर्म जाल्लें पळय तेन्ना एक कॉम्पिटिशन दवरताले. कॉम्पिटिशन म्हणल्यार कितें तुजें एडमिनिस्ट्रेटीव लेवल, बाकीचे टुर्नामेंट दवरता, स्टेट लेवल दवरता, तालुका लेवल दवरता किंवा ऑल इंडिया लेवल. तितूंतल्यान ते पॉयंट्स दिल्ले आनी फोंडा तालुका आशिल्ले पळय तेका 500 वयर पॉयंट्स मेळयले आनी जो सेकंड आशिल्लो पळय तालुका तेका 295 पॉयंट्स मेळ्ळे. म्हणजे फोंडा तालुकाचो आनी सेकंड मेळ्ळ्यार तुका डिफरन्स करूं शकता. सो सेकंड इयराकूय बी आमकां तशेंच फर्स्ट प्लेस मेळयली. मागीर थर्ड इयराच्यान मागीर ते बंदूच जालें. म्हणजे हेजे वयल्यान फोंडा तालुका कसो आसा तूं एक हें करूं शकता. म्हणजे म्हाका समाधान कितें हांवूय बी खंय तरी थंय इनवॉल्ड आसा आनी लास्ट टर्म आशिल्लो तेन्ना हांव पास सेक्रेटरी बी आशिल्लो थंय फोंडा तालुका. म्हणपाक गेल्यार ऑलमोस्ट सगळे फोंडाचे खूप इंटेलिजंट असतले, पेशन्स खूप असतले, सगळे चॅस खेळटा. आणि त्याचो इफेक्ट खूब म्हणजे कुट्टीच्या प्लेयरांक खूब ओवरऑल इफेक्ट जाला. आनी चेसाक लागून म्हाजे खंय तरी जे कोण सीए आसतले, डॉक्टर आसतले, इंजिनियर आसतले किंवा सागर सरा सारको म्हणजे लायन्साक आशिल्ले तेंचे कडेन संपर्क असल्या कारणान वेगळे वेगळे एक्टिविटी घेवपाक मेळटा. इवन आमी ENT कॅम्प घेतलेले लायन्साचे थ्रू, इवन जे आमी वेदीक मॅथ्स घेता ते लायन्साचे कोलॅबरेशनान घेता. तशेंच आय चेकअप कॅम्प जाल्लो म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट. इवन लास्ट इयराक कॅरियर अवेअरनेसाचो एक प्रोग्राम घेतलेलो आनी जो लायन्स आशिल्लो पळय तेणीच दिला. म्हणजे ते फ्री ऑफ कॉस्ट. म्हणजे तेजी एडवांटेज इनडायरेक्टली हांगासर जाला. म्हणजे चेसाक लागून तेंचे कडेन संपर्क जालो आनी तेज्यामुळे खंय तरी जे हाय प्रोफायल पर्सनॅलिटीज आसा तेंचे कडेन किंवा जे प्रोफेशनल आसा तेंचे कडेन खंय तरी संपर्क जालो आनी तेजो फायदो खंय तरी आमचे जे कुट्टीचे भुरगे आसा पळय तेंकाय मेळ्ळो. मोस्टली म्हाका आतां एक क्वेश्चन तकलेन येयलो की मोस्टली जे कलाकार जे रेडी येतात पळय मोस्टली सावथाक जाता, सावथ गोवान. सो वाय सो म्हणजे कित्या खातीर मोस्टली अशें कशें आसा जेन्ना फॉर एक्झाम्पल आमी पयलीं जेन्ना म्हणटाले की क्रिकेट प्लेयर हे बॉम्बे तेवटेच्यान म्हणजे बॉम्बे सिटी म्हणल्यार थंयच जाताले. कित्याक म्हणजे थंय सगळ्यो फॅसिलिटीज आशिल्ल्यो प्लस कशें आसा तुका ती सुविधा आसा म्हणल्यार तूं ग्रॅब करपा वयतलो. सो जे जाग्यार सुविधाच ना थंय कशें तयार जातले. आतां फॉर एक्झाम्पल हांगासर फाटींच कराटे क्लासीस जाले स्टार्ट. सो आतां कराटे क्लासीस स्टार्ट जाल्या हेजर कितें जातलें कोणाक ते कराटे शिकपाक मेळ्ळे तुमचे कुट्टीक येयला म्हणल्यार. सो भुरगे तयार जाले. सो जशें आमचे कला मंडळ आसा ते कला मंडळ आसा म्हणून फोक डान्स जे आर्टिस्ट आसा ते तयार जाले. सो तेजे नंतर ते कंटिन्यू उरले. म्हणजे जे आर्टिस्ट जावपाचे हें आसा ते तशी सुविधा आसा म्हणून जालें. म्हणजे सावथाक जर तुमी आर्टिस्ट म्हणटा जाल्यार तसो माहोल आसतलो किंवा तशे सुविधा आसतल्यो. सो ते कदाचित तेका लागून मातशें चड तेंका एक फायदो जालो आसतलो आनी त्यामुळे ते कलाकार क्रिएट जाले आसतले. मोस्टली सावथाकून चड तशें आसूं येत. ते कशें आसा आतां जशी अवेलेबिलिटी आसा सोयी जश्यो आसा जश्यो कशें आसा कितें तरी शिकपाक जाय, कितें तरी अकॅडमी आसा. चेस अकॅडमी आसली जाल्यार तुका चेस शिकप चड जातलें. क्रिकेट अकॅडमी आसत जाल्यार क्रिकेट. समजा क्रिकेट अकॅडमी ना जाल्यार तें भुरगे चड वयच्यान न्ही थंय. सो तशें थंय तशी सुविधा आसा म्हणून कदाचित ते आर्टिस्ट तयार चड जाता आसतले किंवा तेंचे कडेन टॅलंटूय आसूं शकता. सर बेसिकली फायनली जर एक एडवायस म्हटली स्पेशली पेरंट्सां खातीर तुमच्या कडल्यान जाल्यार कितें आसपाक शकता? आता जर आमी पेरेंट्स आनी जर स्टुडंट म्हणलें जाल्यार पेरेंट्साचो रोल हांगासर इम्पॉर्टंट आसता. सो पेरंटांनी जाता तितकें म्हणजे जे 5 वर्सां 6 वर्सां 7 वर्सां आसा जाता तितकें खंय तरी कितें तरी शिकपाक जाय म्हणून ते स्टुडंटांक खंय तरी कोचिंगाक घालप. कितें तरी डान्स क्लासीस म्हणपाक शकता किंवा खंय तरी कराटे, स्विमींग किंवा आमचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा. सो वेगळे वेगळे खेळूय थंय शिकपाक जाता. सो जाता तितके तेंचे स्कील डेव्हलप जातल्यो आनी जाता तितके तेंकां नॉलेज मेळटली आनी जाता तितके ते खंय तरी कितें तरी नॉलेज एक्वायर करतले. अशे पद्दतीन तेंचे खंय तरी कॉन्ट्रिब्युशन आसपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल म्हाजो जर शेजारी म्हटलो तेगेलो बापूय कितें करतालो प्रत्येक फावटी जे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसा पळय ताका दोगांय भुरग्यांक ते घालताले. सो पळोवपाक कितें दिसता 2 मिनटाचो फॅन्सी ड्रेस कितें फायदो जातलो. पूण ते बारीकसो 2 मिनटाचो 5 मिनटाचो फॅन्सी ड्रेस आसतलो पूण ताका खूब कितें दिवन वता. एक म्हणल्यार तूं वेगळे वेगळे डॉक्टर जाता, इंजिनियर जाता आनी खंयचो रोल प्ले करता. सो तुका तेजी आयडिया मेळटा. सुभाषचंद्र बोस जालो जाल्यार सुभाषचंद्राचे तूं खंय तरी सगळे डिटेल काडटा. म्हणजे सुभाषचंद्र म्हणल्यार कोण, महात्मा गांधीचो जर तूं रोल प्ले करता तेजी तुका आयडिया मेळटा. इनडायरेक्टली कितें मेळटा तुका सगळ्या विशयाचेर तुका नॉलेज मेळटा.
तूं थंय पार्टिसिपेट जाता म्हणटकीर तूं आनी 25-50 जाणांचे खंय तरी एका कॉम्पिटिशनाक तूं तेंगेलो रोल पळयता. म्हणजे इनडायरेक्टली तुका कितें आसा, कोण कोण आसा पळय तेंचे तुका एक इंट्रोडक्शन जाता. परत तूं कितें आसा, तूं सुरवातीक एक गांवांत जर करता आसत जाल्यार थंय कितें आसता 100-200 पेरंट्स किंवा क्रावड आसतलो. पूण जेन्ना हायर लेवलार वयता तेन्ना हजारांनी लोक आसा. म्हणजे तुका खंय तरी ते स्टेजीर उबो रावपाचो आनी फियरलेस तुका ती स्पीच दिवपाची किंवा तुवें थंय परफॉर्म करपाचें. कारण कितें आसा, सध्या जर म्हाका उलय सांगलो जाल्यार म्हाजे कडेन पॉसिबल आसना. 11th-12th जर भुरगे जर म्हटलें तुका एक टॉपिकाचेर उलय म्हणल्यार अक्षरशा तांचे दुखूंक कळटा, कित्याक केन्ना खंय तरी तशें केल्लेंच नासता न्ही. सो तुका खंय तरी एक डॅरिंग मेळटा, तुका खंय तरी एक फियर आसता तो पयस वयता. आनी कितें आसा, एक हजारा लोकां मदीं स्टेजीर वचोन उबें रावप म्हणल्यार ते डिफिकल्ट आसा. ती तुका खंय तरी नकळत त्यो गजाली जाता. आनी ल्हान आसतना ह्यो गजाली घडले नंतर कितें जाता, खंय तरी ते शिकता. व्हडले जाले म्हणटकीर कितें आसता, चडशे एग्री जायना न्ही. सो तूं सकयल्यान इल्लें इल्लें वयर वयता, तूं वयर केन्ना पावलो हेंच कळना. सो तेजे बद्दल कितें सांगपाक जाल्यार, सो तेणी तेजे जे स्कील आसा ती डेव्हलप केल्या किंवा तेजे भितर खंय तरी बदल घडोवन हाडला. आतां जर तूं एज्युकेशनाक जर रिलेट करपा, हांव सद्या ते बाच्याचें बी एग्जांपल दिता. बाचो जर म्हणलो जाल्यार एज्युकेशनाक 5वी पर्यंत बरो आशिल्लो किंवा पयलीं आसतनाच तेका सगळ्यो गजाली कळटाले, वाचपाक कळटाले किंवा जे इंग्लिशीन रिडींग आसा म्हणटा तें कळटालें. आनी हो जर म्हणल्यार मातसो कमी, म्हणजे मातसो बोळ कसो. पुणून 10थाक जर म्हणल्यार हेगे 75% तेजी कितलीशी कमी आसतली. पूण कशें आहा, ते स्कुलाचो माहोल आनी दुसरें म्हणल्यार जे कितें पेरंट्सांनी तेका जे कितें शिकयलां किंवा जे कितें संस्कार तेजेर घातल्या तेजो इफेक्ट आसत. किंवा कशें आसा की तो पेरंट्सांक रिटर्न सांगना. रिटर्न सांगना म्हणजे आवय बापूय जे कितें सांगता तो आयकता न्ही. सो तो तेका फॉलो करता म्हणल्यार कितें आसा, तेजे संस्कार बरे तरेन जाले आसा. सो तेजें कशें आसा, बाकीचे आडेकडे टायम वेस्ट करपाना. आतां तो 12थाक आशिल्लो, सो अभ्यास आनी तो, बाकीच्यो गजाल ना. म्हाजो बाचो आशिल्लो, ते खंय तरी वर्सभर बर्थडे करप आनी खंय एंटरटेनमेंट करप, म्हणजे अभ्यासा कडेन लक्ष आसना. सो एज्युकेशनाक खंय तरी फरक पडला. पूण बाकीचे जर एक्टिविटी करीत ते जर पळयत जाल्यार म्हागेलो बाचो खंय तरी वरचड आसतलो. पूण ते तूं डिफरन्शिएट केन्ना करप ना. एक खंय तरी बऱ्या हितून आसतलो, कोण तरी स्पोर्ट्सान आसतलो, कोण आनी कित्यान तरी कितें आसतलो. कदाचित तेगेलें कितें फ्रेंड सर्कल बरें आसतलें. फाटीं केन्ना तरी कितें जालें, खंय तरी रिलेटिव्हागेर वचपाचें आशिल्लें फॅमिली. सो तेणी कितें केलें, पप्पाक पावना म्हणटकीर फ्रेंडाक फोन केलो. सो फ्रेंडान म्हटलें आसा आपूण. सो तेगेली कार घेवन खंय तरी ते खबरीक गेले. म्हणजे फ्रेंड सर्कल तशें डेव्हलप केलें म्हणटकीर देवण घेवण बरी जाली. कदाचित तें तेजे कडेन आसपाना. सो खंय तरी तो पेरंट्साचो रोल आसता इम्पॉर्टंट आसता. सो पेरंट आपल्या भुरग्याक कसो शेप दिता तेजेर आसता. कित्याक ल्हान वयाचेर पेरंट्साचे भुरगे आयकता. सो जाता तितके तेणी कितें ते वेगवेगळ्या हेचेर एक ज्ञान मेळचें किंवा तेजी स्कील वाडच्यो किंवा तेका कितें तरी नॉलेज मेळची म्हणून पेरंटांनी खंय तरी तेजेर भर दिवपाक जाय. आनी स्टुडंट जर म्हटलो जाल्यार प्रत्येक स्टुडंटान वाचन हे कंटिन्यू दवरपाक जाय. कित्याक आमी स्कुलाक शिकता, घरा कडेन येवन रिवायज करना. सो आमी कितें तात्पुरते एकाडेमिक्साकूच आसता. पूण बाकीचे जर तुका जर आत्मसात करपाक जाय जाल्यार तुका खंय तरी सोशल इनवॉल्वमेंट आसपाक जाय. ज्यो कितें को करिक्युलर एक्टिविटी आसता, स्पोर्ट्स आसा, तितूनय इनवॉल्व जावपाक जाय. पूण लिमीट आसपाक जाय. कित्याक 10वीक थोडे कितें करता, सगळे स्पोर्ट्सान पार्टिसिपेट जाता, मागीर शिक्षण खंय तरी हें जाता. पूण आमी कितें करता, सदींच एक्सक्यूज दिता. कित्याक फॉर एग्जांपल सचिन तेंडुलकर, जर तेणी अभ्यासाकूच जर तेणी लक्ष घातलेलें कदाचित तो आयज येदो व्हडलो क्रिकेटर जावचो नाशिल्लो. सो ते रेर केसीस. तशें अनुराग मामल म्हणून जो ग्रँडमास्टर आसा, जेन्ना कॉलेजीन आशिल्लो तेका तेन्ना ऑप्शन आशिल्लें की ग्रँडमास्टर नॉम मेळपा खातीर तेणी चॅसान कंटिन्युटी दवरप गाय अभ्यासान ब्रेक दिवप. लास्टाक तेगेलो बापूय चॅसान आसा म्हणटकीर तेका खबर आसा चॅसाचें म्हत्व किंवा इम्पॉर्टन्स. सो तेणी थंय ब्रेक घेतलो आनी तेणी चॅसान गेलो आनी तो मागीर तेन्ना ग्रँडमास्टर जातलो. पूण तेणी जर अभ्यासूच म्हणजे केलो जाल्यार कदाचित त्या टायमार ग्रँडमास्टर जावचें नाशिल्लें. आनी ती संदी हुकली जाल्यार परत ती मेळपाक खूब मुश्किलूय जाता. सो ते तालमेल खंय तरी पळोवपाक जाय. सो पेरंट्साचो रोल इम्पॉर्टंट आसता. सो भुरग्यांनी जाता तितकी नॉलेज एक्वायर करपाक जाय आनी जे रिडींग हॅबीट आसा पळय ते कंटिन्यू दवरपाक जाय. आयज जर काल भुरगे जर पळयले जाल्यार तुका रिडिंगाक खंय तरी पयसूच आसता. जे कितें स्टोरी बूक आसतले, कादंबरी आसतले, वेगळे वेगळे विशयाचेर बुक्स आसतले किंवा खंय तरी पेपर, न्यूजपेपर आसता, ते बारीक बारीक गजाली आसा. पूण ते कितें आहा, तुज्या लायफान खूब खंय तरी रोल प्ले करता. जशें आमी IAS ऑफिसर म्हणटा, IPS ऑफिसर म्हणटा. सो तुका ओवरऑल नॉलेज आसपाक जाय. सो गांवांत कितें घडटा, स्टेटीन कितें घडटा, देशान कितें घडटा,
थोडे विषय असे असता की आमकां कितें करपाक ते खबर आसना, किंवा जर तुमी म्हणले स्किम्स कश्यो मेळटल्यो, किंवा थोड्यांचो प्रश्न आसता की जॉब कशें मेळपाचें खबर नासता. सो हे तातूंतल्यानूच खंय तरी शिकपाक मेळटा. सो भुरग्याचें वाचन जर कंटिन्यू दवरलें वेगळ्या वेगळ्या विशयाचेर, खुबशी नॉलेज एक्वायर जाता. आनी सोशल फिल्डान असल्या कारणान खुबश्यो गजाली तुका शिकपाक मेळटा, एक्सपिरियन्स मेळटा. सो पेरंट्सांक आनी स्टुडंटांक हांव कितें सांगूंक शकता, पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्याचेर लक्ष दिवप आनी जाता तितको तांकां टायम दिवप. कित्याक थोडे दोगूय जर पेरंट्स जर कामाक आसले जाल्यार खंय तरी स्टुडंटाचेर मातसो लक्ष दिवपाचें कमी जाता, आनी तेजो इफेक्ट तेंचे खंय तरी फ्युचराचेर जाता. सो टायम काडून तेंचे खंय तरी लक्ष दिवप. कित्याक आयज जर म्हणलें जाल्यार चडशे भुरगे आतां हांव आनी तूं सुद्दां बसलें जाल्यार आमी दोगूय एकमेका फुडें बसल्या, पूण आमी दोगूय एकमेकाल्या मोबायलार पळयता, चर्चा नासता. सो कम्युनिकेशन नासता. आनी आयज काल सगळें कितें जालां, एक तर ऑनलायन मोबायल किंवा गेमी आसतल्यो तेजेर आसता, नाल्यार कितें तरी व्हॉट्सअप फेसबूक तेजेरूच आसता. सो इवन जरी भुरगे जर आसा जाल्यार ते स्टडी करता जाल्यार लक्ष करप. कित्याक आयज काल भुरग्यांक संवय आसता असो बूक दवरप, तेजे मुखार मोबायल दवरप, थंयच्यान पळयलें जाल्यार कितें दिसता, तो स्टडी करता. तो एक्चुअली स्टडी करपाचें नाटक करता आनी आसा खंय मोबायलान आसा. आपल्याकूच स्वता. सो इवन जर तो रुमान जर स्टडी करता जाल्यार ते दार ओपन दवरप, जेणे करून तेकाय कळटलें आनी खंय तरी पेरंट्साकूय कळटलें. सो पेरंट्साचो रोल आसा की भुरग्याचेर लक्ष दिवपाक जाय. जाता तितके तेका तेजी स्किल्स डेव्हलप करपाचे, कितें नवे स्किल एड करपाच्यो, किंवा नॉलेज एड करपाक खंय तरी एक्टिविटी तेणी करपाक जाय. भुरगे म्हणले जाल्यार आमी फक्त पास जावपाचेर विचार करप ना, आमी खंय तरी हायर पर्सेंटेज घेवपाचें पळोवप जाय. आतां थोडे जर भुरगे म्हणले जाल्यार 97, 99 घेता, पूण प्रॅक्टिकल लायफान तांकां कांय कळना, म्हणजे खरेंच ते शिक्षीत जाता काय कितें. सो म्हाका थोडे एक याद जाता की कोणी तरी म्हणलेलें एका बाईन, आनी म्हाजो फ्रेंड सदींच म्हणटा की भुरगो शिकलो म्हणून जायना, सुसंस्कृतूय आसपाक जाय. सो मेन म्हणल्यार भुरग्यांनी जाता तितकें नॉलेज एक्वायर करपाक जाय, जाता तितकें रिडींग करपाक जाय. जें कितें एकडमिक्स आसा तें फक्त मार्क्साचेर डिपेंड रावप ना, मार्क्स घेवपाक लागून स्टडी करप ना. सो ती नॉलेज घेवपाक लागून स्टडी करप. कित्याक फाटल्या वर्सा 9वेचें गेलें, 8वेचें गेलें, आयज आमकां 10वी पावल्या नंतर 9वी पर्यंत शिकलें तें कांयच खबर आसना. सो कितें आसता तें फक्त तात्पुरतें आसता. सो ती नॉलेज म्हणून घेवपाक जाय. सो ती आमी जर अंडरस्टँडींग केलें आनी जर पेपर बरयले जाल्यार खंय तरी तुका तें ज्ञान मेळटा. आमी जेन्ना जॉबाक लागून एप्लाय करता, आमी एंट्रन्स एग्जाम दिता. एंट्रन्स एग्जामी कितें तरी पोर्शन आसता, जनरल नॉलेज आसता. आमकां जनरल नॉलेज चड आसना, कित्याक आमी जें कितें शिकलेलें आसता पळय तेंच विचारता हरशीं. म्हणून कितें आसता, आमकां ती नॉलेज आसता, कित्याक आमचें रिविजन परत जाल्लें नासता न्ही तें. किंवा आमी जे मोबायलाचो बरो यूज करूंक शकता, किंवा बुक्साचो बरो यूज करपाक शकता पळय तो करिना. सो खंय तरी इवन आमी पिकनीक बी करता पळय, प्रत्यक्षान ते प्लेसीर विजीट केल्यार ती आमची मेमरी तशी दवरता, म्हणजे स्पेशल स्टडी करपाक गरज ना. सो आमी कितें करता, फाल्यां एंट्रन्स एग्जाम आयज स्टडी करता. एक्चुअली तें तुगेल्यार डेली आसपाक जाय. इवन एकटो फ्रेंड वो आमी एक चीफ गेस्ट म्हणून आयिल्लो ग्रामविकास समितीचेर, सो तेजी ट्राय कितें करतालो, तो कलेक्टर जावपाचो आशिल्लो. सो तो सदींच मोबायल यूज करतालो, कितें नॉलेज जाता तितकी एक्वायर करपाची आनी खंय तरी रिविजन करपाचें हेजेरूच भर आसतालें. सो स्टुडंटांनी जाता तितकें रिडींग करपाचेर भर दिवप. सो जेणे करून तांकां खंय तरी कॉन्टेंट्स तेंचे कडेन आसतले, किंवा खंय तरी जाता तितकी नॉलेज तेंचे कडेन मेळटली आनी तेंचे स्किलूय खंय तरी डेव्हलप जातले. आनी एक म्हाका विचारपाक जाय, जशी की एक एडवायस पेरंट्सांकूय दिली आनी भुरग्यांक दिली, पण जशे आमचे सारके यंग भुरगे आसतात पळय, एक 22 ते 25 एज म्हण, ही एज सामकी डिफिकल्ट आसा एक फेस करपा खातीर लायफान. कितें करूं कितें नाका, एक पावला येतली आपूण सारकी आसतली काय रॉंग आसतली काय खबर नासता. सो अशा भुरग्यांनी कितें करपाचें, किंवा तुमी कितें सांगपाक सोदता तांकां आमच्या सारके भुरग्यांक? म्हाका तरी दिसता कितें, जितकें तुजें फ्रेंड सर्कल बरें आसतलें, किंवा तूं जितको पेरंट्सा कडेन खंय तरी डिस्कशन करतलो जाल्यार कितें जाता. आतां म्हाका सुद्दां संवय आशिल्ली, जेन्ना हांव शिकतालो पळय तेन्ना हांव कितें करता, म्हाका कितेंय प्रॉब्लेम आसूं, हांव जो फ्रेंड आसा पळय तेका विचारतालो, किंवा तेजे कडेन डिस्कशन करतालो. किंवा अशे विशय आसताले ते भयणी कडेन डिस्कस करिनाशिल्लो हांव, किंवा फ्रेंड्सा कडेन सहज शेजतालें म्हाका. सो म्हाका कितें जातालें, तेजे कडल्यान कितें तरी घेतलें, म्हणजे तेका हांवें एक प्रश्न विचारलो, तेणी म्हाका कितें तरी आन्सर दिलें. म्हाका कितें मेळटालें, एक सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळटालें. म्हणजे म्हाजो जो प्रॉब्लेम आसा तो दुसऱ्या कडेन जर डिस्कस केलो जाल्यार तेजी सोल्युशन म्हाजे कडेन ना जाल्यार दुसऱ्या कडल्यान तरी मेळटा. आतां जर हें बरें जर फ्रेंड सर्कल आसत जाल्यार कितें जाता, ग्रूप डिस्कशन जाता, तुका वेगळे वेगळे आयडियाज मेळटा. आतां सुद्दां जर पळयलें, जेन्ना कोणी आर्ट्स घेवपाचें, कॉमर्स घेवपाचें, सायन्स घेवपाचें अशें म्हणलें जाल्यार कशें आसा, तो सायन्सा वयता मरे हांवूय सायन्सा वयता, तो कॉमर्सा वयता मरे हांवूय कॉमर्सा, तो आर्ट्सा वयता हांवूय आर्ट्सा वयता. म्हणजे तो कितें आसा, तो फ्रेंड करता म्हणून आपूण करता. पूण तेन्ना कितें आसा, तुवें विचार करपाक जाय की आपणाक कितें करपाक जाय. तशें आतां तूं 21-22 वर्साचे जर भुरगे म्हणलें जाल्यार तुजें एज्युकेशन कंप्लीट जाल्लें आसतलें,
एज्युकेशन कंप्लीट जाल्लें आसतलें म्हणटकीर तुवें कितें तरी एक डिग्री घेतलेली आसतली नाल्यार कितें तरी तुवें प्रोफेशनली कितें तरी कोर्स केल्लो आसतलो सो तुजो फोकस खंय आसपाक जाय आपणेन कितें करता म्हाजें प्लस पॉयंट कितें किंवा म्हाजें स्ट्रेंथ कितें तें पळोवन तुवें खंय तरी तुजें कॅरियर डिसायड करपाचें किंवा कशें आसता आमचें चडशें डिसिजन पयलीं जायना जाल्यार पयलीं खंय तरी 8वी 9वी आसतना तुवें डिसायड करपाक जाय की आपणाक कितें करपाक जाय सो तें जर अचीव करपाक जाय जाल्यार तेजो प्रोसेस कितें आसा सो तो प्रोसेस कंप्लीट करतलो जाल्यार कितें करचें पडटा फॉर एग्जांपल म्हाका डॉक्टर जावपाक जाय आनी एकदां केन्ना तरी आमी कॅरियर अवेअरनेस घेतलेलो प्रोग्राम ते भुरग्यांक कितें विचारलें म्हाका जर डॉक्टर करपाक जाय जाल्यार हांव कितें करपाचें आतां तूं हो क्वेश्चन केन्ना विचारता ऑलरेडी तूं आर्ट्साक 11th 12th चालू आसा तुगेलें आनी तूं तें विचारता पूण तो अनवॉन्टेड न्ही किंवा तुका खबर नाशिल्ल्या भशेन जालें म्हणजे तुका जर डॉक्टरूच जावपाक जाय आशिल्लें जाल्यार तूं 10थाक तुवें डिसिजन घेवपाक जाय आर्ट्साक वचप कॉमर्साक वचप सायन्साक वचप सो ते तूं जर तुका डॉक्टर जावपाक जाय जाल्यार प्रोसेस कितें किंवा खंयचें क्वॉलिफिकेशन आसपाक जाय ती सगळें इन्फॉर्मेशन तुवें पयलूच कलेक्ट करपाक जाय इवन पयर एकदां केन्ना तरी एक फ्रेंडा कडेन हांव असो डिस्कशन करतालो तो कितें म्हणपाक लागलो आपणाक एक्चुअली पयलींच्यान दिसतालें की टिचिंगाक वचपाक जाय आशिल्लें मागीर ताका विचारलो तूं कित्याक वचोन तो म्हणपाक लागलो कितें सांग पळोवया आपूण जेन्ना पास आवट जाला पळय तेन्ना आपणाक कळ्ळें की बीएड करपा खातीर एप्लिकेशन केन्ना करचें पडटा जानेवारी फेब्रुवारी जशें आतां 12th सायन्स जर भुरगो आसा नीट आनी जीसीईटी जर एग्जाम म्हटली जाल्यार तेजे एप्लाय केन्ना करचें पडटा बिफोर एग्जाम फेब्रुवारीन किंवा मार्चान किंवा पयलीं जानेवारी आसतलें सो ती नॉलेज तुका आसपाक जाय न्ही सो तुवें कितें तरी खंयच्यान वचपाचो आपणाक कितें करपाक जाय किंवा आपलो गोल कितें तो सेट करतलो जाल्यार कितें गजाली लागता तें नॉलेज तुवें जर पयलूच जर डिसायड केलें किंवा ती आत्मसात केली जाल्यार तुका खंय वचपाक तें जाल्यार कळटा न्ही आतां म्हाका जर फोंडा वचपाक जाय आनी बस खंय तरी हेवटेन वचपाक गेला हांव वचोन जर बसीर बसलो आनी थंय खंय तरी आप्यांक पावलो आप्यान पावतरी म्हाका जर कळ्ळें अरे देवा हांव वचपाचो आनी फोंड्या आनी पावला हांव म्हणजे तूं गेलो तो 15 मिनटां वेस्ट जाली ना थंय सो गोल जर तुका खबर आसा आनी ताका जर तो रोड वे जर खबर आसा मॅप जर खबर आसा जाल्यार तूं ऑटोमॅटिकली अचीव करपाक शकता न्ही सो तूं त्या भुरग्यान डिसायड करपाक जाय आपणाक लायफान कितें करपाक जाय किंवा कितें अचीव करपाक जाय जॉब करपाक जाय काय कितें बिजनेस करपाक जाय आनी कितें करपाक जाय एक्चुअली तेजी सुरवात पयलीं जावपाक जाय जसो आमी चॅसान करता की तूं जर सारको प्लॅन करीत जाल्यार तुका जिखपाचे चान्सीस चड आसता इवन सुद्दां क्वीन स्ट्रॉंगेस्ट पीस असलें क्वीन सुद्दां जर गेली जाल्यार ते आपूण कसो मॅनेज करतलो इवन म्हाका याद आसा की कॉलेज टायमार हांव एक हितून इंटर कॉलेजींत खेळटालो आनी चुकून कितें जालें हांव कोणा वांगडा तरी खेळटालो एक लेडीज आशिल्ली आनी ते कॉलेज टायम पर्यंत हांव एकट्याय लेडीसा वांगडा व्हरनाशिल्लो सो तकलेन कितें आशिल्लें हांव चेडवा वांगडा व्हरपाक जायना सो जालें कितें म्हाजी क्वीन गेली आनी म्हाका तरी तकलेन कितें आसा हांव चेडवा वांगडा व्हरपाक जायना सो तेन्ना मातशें स्कील आशिल्ली आनी मातसो खेळ आशिल्लो सो हांवें कितें केलें भरपूर विचार केलो आनी हें केलें आनी खंय तरी रिकवर केली आनी तेजी क्वीन ट्रॅप केली जेणे करून हांव जिखपाक पावलो पूण सेकंड इयराक मागीर खंय तरी एका चेडवा वांगडा व्हरलो हांव लॉ करतालो तें म्हणल्यार मागीर म्हाजो 4th प्लेयर आशिल्लो तो म्हणपाक लागलो अरे फाटल्या वर्सा आपूण तेजे वांगडा जिखलो मरे आनी तूं तेजे वांगडा व्हरलो सो तें मागीर आसतात न्ही तशें सो फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका तुमी सांगले प्रमाणे दिसता स्पेशली एडवायझर खातीर एक संगत बरी आसपाक जाय आनी संगतीन ती तो प्रश्न त्याच मनशाक पर्टिक्युलर विचारपाक जाय खंयच्या संगत बरी आसत जाल्यार खुबशे गजाल जाता आतां फॉर एग्जाम्पल आजून म्हाका व्यसन कसलेंच ना म्हणजे ते सिगरेट पिवप किंवा ड्रिंकिंगाक बसप आनी कितें म्हणजे व्यसन ना कित्याक संगत बरी आशिल्ली म्हणून तें पॉसिबल आसा इवन फायनल इयर आमचें गॅदरींग आशिल्लें पळय एक 5-6 जाण भुरगे आशिल्ले अशें सिच्युएशन आशिल्लें की हांवें ड्रिंक करूंकूच जाय आशिल्लें पूण जो फ्रेंड आशिल्लो 1-2 तांकां म्हाजे बद्दल खबर आशिल्लें सो ते 4-5 जाण फ्रेंड आशिल्ले पळय तेंच्यांनी ड्रिंक केलें एकटो भुरगो आशिल्लो तो ऑकेजनली करतालो दुसरो भुरगो आशिल्लो आयुश्यान केन्नाच घेवन आयलो पूण ते दिसा फर्स्ट टायम घेतलें पूण हांव असो आशिल्लो की हांवें घेवूच ना हातूच लावना पूण ते कशें आशिल्लें ते फ्रेंड सर्कल आशिल्ले पळय जरी तशें आसलें सुद्दां जाल्यार ते म्हाका म्हणजे वळखीचे आशिल्ले आनी म्हाजो बॅकग्रावंड खबर आशिल्लो म्हणटकीर तेणी म्हाका ते फोर्सूय करना इवन आतां हांव चर्च फोंडा तालुका एसोसिएशनान एसोसिएट आसा CA आसतले इंजिनियर आसतले डॉक्टर आसतले इवन इलेक्ट्रिकल इंजिनियर म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक काम करतलो म्हणजे संगत बरी आसा म्हणजे म्हाका खंय तें पॉझिटिव्ह न्ही हांव एकटोच मातसो लो आसतलो ते खंय तरी प्रोफेशनली मातशे बरे आसतले तरी सुद्दां जाल्यार ते एकामेकाक रिस्पेक्ट दिता एक्चुअली तेंचे मुखार हरशीं हांव कांय न्ही पूण ते कितें करता म्हाका सर म्हणून उलो मारता
इवन जेन्ना फोंडा तालुका ते DSYचे टुर्नामेंट जाता पळय, जितके PE टीचर आसा पळय सगळे वळखता म्हाका. पूण एक्चुअली पयले तांकां म्हाका खबर नाशिल्लो हांव कोण तो. ते समजताले हांव सरच म्हणून. ते रिस्पेक्ट दिता कित्याक तांकां खबर आसा कंट्रिब्युशन हांवें चेसान कितलें दिलां. सो ते रिस्पेक्टान म्हाका सर म्हणटा. एक्चुअली हांवें तांकां सर म्हणपाक जाय तें वेगळें. कित्याक ते खंय तरी कॉलेजीन स्कुलान आसा आनी ते खरेंच सर आहा. पूण तरी सुद्दां ते म्हाका सर म्हणटा. इवन फोंडा तालुका म्हणलें न्ही आमी एकामेकाक रिस्पेक्ट दिता. वयर आसतले सकयल आसतले जाल्यार सुद्दां कितें आसा तो रिस्पेक्ट एक खंय तरी सांबाळपा जाय. जाल्यार आतांचे भुरगे थोडे कितें करता पेरंट्सांक उलटें सांगता. मागीर ते पेरंट्सांक जाय तशें हें करना. म्हणजे पेरंट्सान एक सांगलें तें दुसरें. ते मागीर खंय तरी हाती भायर उरना तशें. टेन्शन आयिल्ल्यान आमकां खूप गजाली कळ्ळ्या की एक्चुअली लायफ कशी आसता. आनी एक बेसिकली आमकां अशें कळ्ळें की आमी स्पेशली हांव सिटींतलो भुरगो. एक गांवांतल्या भुरग्याक हार्डवर्क कशें पडटा तें आमकां केन्ना जाणूंक जायना सिटीन आसून. कित्याक सगळें आमकां लागीं लागींच आसता. सो एक सिटींतलो गांवांतलो भुरगो हार्डवर्क करून कसो वयर सरता, डिफरंट फिल्डांनी कसो गाजता. आमी म्हणटात तो खूब एक्सपर्ट आसा, खूब इंटेलिजंट आसा. मात तुमच्या कडल्यान म्हाका कळ्ळें की डिफरंट फिल्डांत कशें म्हटल्यार एक्चुअली कशें आसचो, कसो आसता एक्चुअली हें सगळें तुमच्या कडल्यान जाणवलें. आनी अशें खुबशे गजाली आमकां जाणवले. आमच्या ऑडियन्सांकूय कळ्ळें आसतलें तुमच्या बद्दल खुबशे गजाली आनी शिकले सुद्दां खूब आसतले. डिफरंट चॅसा बद्दल किंवा LIC बद्दल किंवा एक डिफरंट लायफा बद्दल डिफरंट सिच्युएशन कशें हँडल करचें हे सगळे गजाली आमकां कळ्ळे. सो तुमी तुमचो एक्सपिरियन्स शेअर केल्या बद्दल खूब खूब धन्यवाद. देव बरें करूं.